स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे तुझ्या मनोबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया हीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। जय जय रघुवीर समर्थ। अनंत शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपतिः श्रीरामचन्द्र पूर्वेषाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। श्रोतेगण हो, तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती तेथे माझी वित्पत्ती किती बुद्धिहीन अल्पमती सलगी करीते। जय जय रघुवीर समर्थ। तुमच्यांतु रामतत्व श्रोत्यांतु भरल्या तक पैल अभिवादन कोरून आयचे कार्यक्रमाक सुरू करूया।
तुम्हीच म्हाका उमेद दितली आणि श्री समर्थ तुमचल्या थानू मल्ल्या थान बदलून घेता ती तुमच्यान बैसून त्यामीत म्हाका ताजें मस्त कौतुक असं खरेंची तुमचे असले श्रोते मेळ्ळ्यार आनी कल जाय एक जरी श्रोत मेळ्ळें तर हें मेळ्ळ्यार उलोवंक म्हण दिसता आयकतल मेळ्ळ्यार उलोवंक म्हण दिसता अशीच हवेल्या काय आमी उरलेना ती वय की न्ही तशी आजी आतां आजी 193 थाय मनात श्लोक जाल्लेले आतां 205 थाय पूर्ण करता 194 दोन न्हू 205 म्हळ्यार जवळ जवळ 12 शेवटचे श्लोक भरलेत आतां तुमकां सांगता आतां हे मनाचे श्लोक म्हळ्यार शेवटी कल्ले आमी दासबोधाक सूर केलेले त्यात सांगात मनाचे श्लोक एक श्लोक घेता आशिल्ले बरोबर दासबोध आणि मनोबोध हांत तूं फरक कल्लो आनी सिमिलॅरिटी कल्ली दासबोध हो भांगराच मायनस मायन खाण म्हणटात न्ही सगळें भांगारच भांगार भरल्यान तांतूं दासबोधांत कसले उबारी त्या फातरांत भांगार आसची जाल्यार फातरांत भांगार म्हळ्यार त्या शब्दांत तूं प्रती एकांत तूं व्यवहारा शब्द आसा ती कशी करता म्हण शब्द आस नेचर आस तांतूं एक प्राणवायू आस एक हें आस आनी मनोबोध तशें न्ही सगळें ताजे आजूबाजूचे फातरां रूप काण प्योर भांगार येता न्ही ताजी एक हें केल्या लगड म्हणटात ताका मराठींत अशी लांबाची अशी बडीशी करतात भांगराच बडयो तशी हे मनोबोधाचे प्रत्येक श्लोक म्हळ्यार कशी आसा ती की निखळ तेज निखळ भांगार जस्ट निखळ भांगार निव्वळ बोध वाचताना आमकां जाणयता ती त्या समर्थांगल प्रचंड तळमळ की आमगेल बरें जावंका आमगेल बरें जावंका कल्या म्हळ्यार ते ब्रह्म तांकां आत्मज्ञान जाल्लेले मनुश्य आसा तेणें आमकां भायर काडचे खातीर आयले तांकां आमच्यांतलो राम दिसता असो न्हिदपिलो जाल्यार आमकां स्वताक दिसना म्हूण तावळ कल करचें वय की न्ही तर दासबोध आनी मनाचे श्लोक दोग जाणांगेलें ध्येय एकच आसा की आमी अवसुल्या थान जुगुळ्ळे चेडवां आमकां व्होन त्या अवसुल्या व्होन पावोवंका त्या परब्रह्मांत एक करका म्हळ खातीर वय की न्ही आतां हे व्हरलेले जे श्लोक आसा ती ते दासबोधाच्या हातांत हात घालून आमी ताजें विवेचन पळोवया दासबोध हो गुरू शिश्यांगलो म्हळ्यार श्रोता आनी वक्ता हांगेल संवाद आसा श्रोता आनी वक्ता हांगेल संवाद आसा तरी संवाद म्हळ्यार कसलें हे संवाद रुपान कठीण जो विशय आसा न्ही तो हगूर 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 उलगडच्या लागता काय सांगता मात त्या न्हांवन आयली भयंकर झांटी जाल्या वाट्टेल तशी तेल मालिश करून घेतले पुरे झांटी मारली तावळी आमी कशी एकदम दांतुणी घालनात तांतूं हगूर 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 अशी बोट्टांनी अशी ती झांटी सोडूनच्या पळयतात एक गांठी त्या गांठी ग्रंथी तेमी ह्या दासबोधाक ग्रंथ म्हणटात त्या ग्रंथांत तूं ग्रंथी आसता ती ग्रंथी म्हळ्यार गांठ्यो ते एक गांठी हळुवारपणे अलवार म्हणटात ताका हळुवार म्हळ्यार अलवार अशी उकलत वतात आमी गांठी सोडयत वतात आनी सोडेनच्या खंयचे माध्यम श्रेश्ठ तरी संवाद संवाद म्हळ्यार श्रोता तागेल मनांत आशिल्लें आतां आमी हें म्हळें प्रार्थनेन तुकलें ओम हें कलें लास्ट आमगेली जी प्रार्थना आसा ती की आमगेल श्रोता आनी वक्ता आमगेल्याच मनांत आसा दोनी गुरू आनी शिष्य आमगेल्याच हृदयांत आसता एक चेडूं आनी एक आवसू आमगेल्याच हृदयांत आसता त्या आवसूक दिसता चेडाल बरेंपण जावंका चेडागल इतली इनोसन्स आसा इनोसंटली ते कलेपणी प्रश्न विचारता दोग जाणां हातांत हात घालून मुखार वता आसा ही एक अगदी अलवार नातें म्हणटात न्ही तशी तशें तें आसता तरी ते जे आसा श्रोत प्रश्न विचारता वता आनी वक्ता उत्तर दिता परश्रोत तोच प्रश्न विचारता
एक हांव तूं एक पाप मानतार दाखयल्या गार्डनान तूं एक मानतार आनी तागेलो चल्लो बिजी आशिल्लो बापसूक घेवन आयला अशी फिरूक ताका चिके डिमेन्शियस असो पाप तरी ते पळय ते कल करता आसा ती ते गार्डनान तूं चिमण्यो कलकी दाणे अशी हें करता आसा ती सांगता ते स्पॅरोज दीज आर द स्पॅरोज वय वय स्पॅरोज म्हणटात ताका थोड्या वेळान परत तोच प्रश्न विचारता आनी हो तागेले एज युजल हल्ली चेडूं कशी सगळो दिवस तागेले मान त्या मोबायलान तूं मोगा बायलेक पळोवनच्यान तूं गर्क तशी मोबायलान तो कलकी करता आसता आनी हो परत परत ताका कशी हें कर न्हू ताका फक्त तो चल्ल मात्र गोतस बाकी कोणें गोतना चेडा हे पळय ते कल्ल रे कल पक्षी तो ताका कल म्हणटा ती म्हणून अरे ताका चिमणी म्हणटा ती पप्पा चिमणी म्हणटात गोतस न्हय हांव सांगलें न्ही तुका चिमणी म्हणटात ताका ते दाणे खावचे आयले ती 4 जाले 5 पण जाले तेच त्याचे प्रश्न विचारना पळय तो म्हणटा कल्ल्या म्हाका डिस्टर्ब करता तूं तुका एक पण सांगलें न्हय गप्प बैसू जायना वे तुका अशी म्हणटा हां तावळे घरा भायरच हांगा ते पोरच्यान बशिल्ली आसता ती तो सांग चिक्के हांगा बैस हांव येता म्हाका कलकी उडास जालो ते अल्झायमर जाल्ल्यांक सुद्दां म्हापशीच उडास आसता आत्तांच उडास आसना तर तो वचून तागेली एक डायरी घेवन येता त्या डायरीन तूं होची सान आसतनाचें आनी बापसूगेले अशे ते संवाद आसता तर तातूंत डायरी बरयल्ली आसता बापसून आज मगल चल्ल्याने म्हाका 100 पंतां ते कोण ती चिमणी म्हूण विचारलें आनी हांव ताका सांगलें बेजार नासतना हां ताज्यान तागेलें ज्ञान पक्के जातलें आनी आपणा इतली खुशी जाली तागेलें तें इनसन्स कशी तो विचारता हें कसलें पप्पा ते कल म्हणटा ती तागेलो आवाजाक कल म्हणटा ते सगळें आनी आपणाक ताका सांगच्यान भयंकर आनंद जालो आजी हें ताणें बरयल्लें आसता तें दाखयना पळय त्या चल्ल्याक इतलें वायट दिसता गिल्टी फिलींग येता आनी तो तागेले कुशीन तेवन रडटा आनी सांगता मगल चूक जाली पप्पा खरेंची चुकी जाली कितले पंत विचारले श्रोत्याने तितले पंत वक्त्यान उत्तर दिमका हें तांथन आमी शिकली तशी दासबोदान तूं तोची संवाद आस पुनः त्याच प्रश्न श्रोत विचारता वक्त उत्तर दिता आनी तो श्रोत आनी वक्त्या गेलो संवाद हांगा मनोबोधान कलेस गुरूंनी आपणाची आमगेल मनाल्या साधलेलो तो बोध आसा मनाक केलेलो बोध आसा तांणी मनाक कशें केल्या म्हळ्यार मन ही शक्ती ती मूळ माया मनाचें रूप घेवन आमगेल्यांत आयल्या त्या मनाक इतली शक्ती आसा मनाचे इतले बरे गुणधर्म आसत ते जाय थंय वळोवचें जाता आनी मनाचें वाहन मिडियमाची आमकां ताणें परब्रह्मा थंय पावोवचें आसा ते मनाक सक्षम करता न्हय समर्थ करता म्हळ खातीर तांणी मनाक निवडल्या हे मना सज्जन मना आतां हांगा कशी तो चल्ल कोपलो बापसूचेरी जाल्यार बापसून कोप्पन आसता ताका 100 पंता ती चिमणी म्हणून सांगलें तशी हांगा आमगेल गुरू आमगेल श्री समर्थ त्या मनाक बेजार नासतना बोध करता आसा ती आनी तेच तेंची जाल्यार सांगता ती आनी मनागल मनांत कल प्रश्न आयले हे त्या गुरूक कळटा ती कळ्ळें म्हळ्यार त्या आमगेल अंतरांत आशिल्ले प्रश्न आसा ती आनी गुरू आमगेल अंतर्मन जाणतात म्हणून तांकां कळटा तर ते प्रश्न अपेक्षीत प्रश्न गुरूंनी हे गृहीत धरले टेकन फॉर ग्रँटेड आनी ताचें उत्तर दिलें ती कशी वागता आमगेल आत्तां थंय 193 थंय श्लोक जाले आत्तां आमी त्या गूढ हिमालयाच्या परब्रह्म हे आमी यात्रे भायर सरल्यात आनंद यात्रेक आमी खंय थंय येवन पावलीं दासबोध तरी 20 दशक जाल्लो पूर्ण आत्तां हे मनाचे श्लोक हे आमी पायथ्याले येवन पावले तावळ हाजी बड्डी घट्टी आधार आसा आमकां मना श्लोकाचो आतां ह्या हाजेर याना पळय गुरूच सांगता ती कले आमगेले समर्थ सांगता ती चला आत्तां एक्चुली वेळ आयल्या हिमालय चडची आनी त्या निळाईंत एक जावची निळाई म्हळ्यार कले गुरुतत्व म्हळ्यार परब्रह्मांत एक जावचें
वेळ आयली चला मुखार वच्चा म्हण तरी मनाक भयंकर भंय दिसता एक नमुन्याचे. ते भिता कल करचें ना. अरे भिवू नाका, समर्थ सांगतात. आम्ही असत नव्हे भिवू नका. हां, तांणी मनाकच कल खातीर इतलो बोध केला की त्या मनाक कशी कोण तागल पांयार उबरें करूंक तागल सामर्थ्य मस्त असं जाल्यार समर्थात हांग जांबूवंताल काम करतात. हनुमंत आमगेलो रामायणांतलो इतलें समर्थ इतलें सामर्थ्य आशिल्लें जाल्यार कोणाक की रुशील शापान सान आसतना तो मस्त उडाण टप्पशील खंय. तर तांणी अनुष्ठानाकान बसली की तो शेंडेक धरून तांकां कोण झाडार बसयतालो खंय खंय वयर व्हरून बसयतालो अशी. तांकां कळनाशिल्लें तें ट्रान्सांत आसतालें. तर एकल्याने ताका शाप दिलो, तूं अशी पुणपण करता न्ही तर तुगेल ही शक्तीच तूं विसरतलो पूर्ण. त्यावेळेला आवसेन रडली, तशी कोर नाका, सांचेर न्ही ताका कल कळटा ताल शक्तीच घालयल्यार कशी ताल कार्य कशें जावचें. थंय कार्या खातीर राम कार्या खातीर आयला म्हण. त्यावेळेला ताणें सांगलें राम कार्य करतना जांबूवंत नांवाचो एक अस्वल ताका ताका शक्तीची याद करून दितलो, उडास करतलो आनी ती शक्ती एक्टिवेट जातली म्हण. त्या वेळार हो उशाप दिलेलो आसता. तशी हांगा हे भित्ता ती आमगेल मनाकय शक्ती समर्थ करता आमी विसरल्या ती. तर श्री समर्थ म्हणटा की हांव जांबूवंत जाता. आमचल्या हनुमंताल सामर्थ्य आस, शक्ती आस, युक्ती आस, बुद्धी आस, सगळें आस, भक्ती आस. पण तां जावंक तितली जाणीव आमकां ना. तेमी ते म्हणटा की तुमगेल मनाक पयलीं समर्थ करता. जय जय रघुवीर समर्थ. तुमगेल मनान तुझे राम आस आनी समर्थ आसतो रघुवीर समर्थच. ताजे खातीर एक ते समर्थ ह्या शब्दाचे एक पंचसूत्री आमकां कळका. मनाक समर्थ करतात म्हळ्यार समर्थ मन म्हळ्यार नेमकें कल्लें. आमी खंयच्यान चालू करता. आमी बद्ध धोर बद्ध मुमुक्षू साधक सिद्ध चार आमी हें पळयल्लें. फलश्रुतीन सुद्दां दासबोधांत तांणी तेंच सांगल्या कळ्ळें. तांणी फलश्रुती पयलेच सांगल्या. पहिले दोन हांतू पहिला प्रश्न श्रोते पुसती कोण ग्रंथ काय बोलिले जी येथ श्रवण केलियाने प्राप्त काय आहे श्रीराम. ग्रंथानाम दासबोध गुरु शिष्यांचा संवाद येथ बोलिला विशद भक्तिमार्ग श्रीराम. हांग भक्तिमार्ग सांगला. तशी नवविधा भक्ती आणि ज्ञान बोलिले वैराग्याचे लक्षण बहुधा अध्यात्म निरूपण निरोपिले. हे सगळं म्हळ्यार त्या कॉन्फिडंटली कलकल ह्या ग्रंथांत आपण सांगच ते तांणी पूर्णपणे पहिलेची सांगल्या. हां, आणि दोन हांतू एकदम कल्लहांत येतले. कोण ग्रंथ ताजें नांव कळ्ळें ग्रंथानाम दासबोध गुरु शिष्यांचा संवाद येथ बोलिला विशद भक्तिमार्ग. हो भक्तिमार्गय आसता आनी ज्ञानमार्ग आसता. जाल्यार ह्या हांतू भक्तिमार्गाक प्राधान्य दिल्या कळ्ळें. म्हळ्यार प्रपंचिका खातीर प्रपंच करता करता जर आमकां परब्रह्मांत एक जावचें आस तरी प्रापंचिका खातीर भक्तिमार्ग साधा सोंपो असो म्हणून. आनी ताजी फलश्रुती पयलेची सांगल्या. पहिले सांगल्या. तर हांगा तांणी सांगल्या की फलश्रुती म्हळ्यार हें करना पूण कल्ल मेळटलें म्हण. आतां सगळीं आमी इतली हें स्तोत्र हें तें वाचता ती, पठण करता ती, पाठ करता ती, हां, अर्थूय कळोवन घेता ती. ताजी फलश्रुती श्रोते हो खंय बरयल्ली आसता. अगदी अखेरेच हांतू फलश्रुती आसता बरोबर. हांगा तशें न्ही. पयले दशकाचे पयले समासांतू तांणी सरळ फलश्रुती सांगल्या कळ्ळें. आता श्रवण केलियाचे फळ क्रिया पालटे तत्काळ तुटे संशयाचे मूळ एकसरा. संशयूच वर्णा एकदम कळ्ळें. तर्क वितर्क म्हणून वर्णाची तुमकां अनुभव येतलो. मार्ग सापडे सुगम मार्गाचेर जे कांटे आसा ते वचून स्मूथ मार्ग मेळटलो तुमकां. न लगे साधन दुर्गम. हां, खंयचेय मस्त कलकल दुर्गम साधन पूजा पाठ हें तें उद्यापन व्रत वैकल्य उपास कल्ले कोरका म्हणना. जाल्यार सायोज्य मुक्तीचे वर्म ठाई पडे. नेमके सायोज्य मुक्तीचे यश खंयच्यान आस वर्म ताजें हें तें मेळटलें. हां, हाज्यान हें वाचल्यार कल्ल मेळटलें. हें पयलें सांगलें. नासे अज्ञान दुःख भ्रांती शीघ्रच येथे ज्ञान प्राप्ती
ऐसे आहे ऐसी आहे फळश्रुती ये ग्रंथी. हां, तर अंगी बाणे ते वैराग्य चातुर्य कळे यथायोग्य विवेके सहित. भ्रांत अवगुणी अवलक्षण तेची होती सुलक्षण. धूर्त तार्किक विचक्षण माय बुद्धवंत लोक समयू जाणते. आळशी ते साक्षपी होती, प्रयत्नशील जातात आळस झटकून. पापी ते प्रस्तावती हे जाता मुमुक्षु जातात ती. निंदकतेची वंदू लागती भक्ती मार्गासी. अरे बद्धची होती मुमुक्षु, मूर्ख होती अतिदक्ष. अभक्तची पावती मोक्ष भक्ती मार्गी. आता आमकां नाना दोष ते नासती, पतित ते पावन होती. प्राणी पावे उत्तम गती श्रवण मात्रे. कळलं नाही? आणि कल जाता नाना धोके देहबुद्धीचे, नाना किंतु संदेहाचे, नाना उद्वेग संसाराचे नासती श्रवणे. म्हणजे हे श्रवण मनन निधिध्यासन अनुसरण केल्यारी कलकल जाता देहबुद्धीचे. जी देहबुद्धी आड येऊन आमकां परब्रह्मान विलीन जावच्या दिना, ती देहबुद्धीचं धोक टळटा. ताका आमी क्रॉस करून वता ती, ताका फसोवन आमी मुखार वता ती. देहबुद्धी थंयच आसता, ताका दांटून इजिली आमी वता, ताजेर पांय दवरून आमी मुखार वता ती. हां, त्यामुळे ती संदेह करचोच ना आणि तुमगेलें मन समर्थ जातलें. आतां ती फलश्रुती पयलीं कल्ल्याक सांगल्या. हां, तें पळया, कल्ल्याक सांगल्या. आमी इतले अड्डेच वर्स जालीं आमी हें आयकत आसा ती. कितलो अमूल्य वेळ तुमी सगळ्यांनी दिल्लो आनी आमी सगळ्यांनी मेळून ह्या कार्याक दिलो. कल खातीर एकच ध्येय, एक ध्येय कलें, आमकां परमेश्वर मेळका, आमगेल्या जन्म मरणाच्या हांतान सुटक जावंका फेऱ्यांतान. ही एकटीच इच्छा. आम परब्रह्मांत विलीन जावचें, आमकां हिमालयाचे पीक गांठचें म्हणून. हां, ताजे खातीर अमूल्य वेळ दिलो. वेळ अमूल्य कल्ल्याक एक क्षण सुद्दां हें वाहते नदीच प्रवाहावरी न्हंय व्हांवता वतनी तेंच उदक परत मागची येना, मुखारीच वता. प्रत्येक फावट नवीन नवीन. तशी प्रत्येक क्षण नवीन आसता. गेल्ले क्षण परत मेळना आमकां. अँड दॅट ते काळ आमी जो अमूल्य जो परत कितले सगळे प्रॉविडंट फंड मगल दिता, म्हाका गेले बालपण दी म्हळ्यार आमकां मेळना. तसलो तो वेळ, अमूल्य वेळ आमी हे श्रवणा खातीर घालयलो. 1.5 तास नित्य तुम्ही बसता ती, आयकता ती. इतले बरें दिसता समर्थांक खरेंची. आणि ताजी कळकळीन ते प्रार्थना करता ती. हां, कल्याण करी रामराया कल्याण करी, हांगेले कल्याण करी, ते आयकत आसा ती. हे जे असं ते इतले वेळ इन्वेस्ट करना पळय. समर्थ म्हळ्यार न्ही ते हाजे कन्सल्टंट, इन्वेस्टमेंट कन्सल्टंट असतात न्ही, तशें आसत ते. आतां कोणेय रिटायर जालो ताका ते गांठता ती. तुका थोडो वेळ आसा न्हय, तरी तुगेले पयशे कशी इन्वेस्ट केल्यार तुका कशें फायदो जातलो. किंवा इवन ऑफिसा वतना इतलो पगार मेळटले तुका, मुखार तूं रिटायर जातना तुगेले समची सेवींग जावंका जाल्यार ते कशी इन्वेस्ट करी तें हांव गायड करतां. तशी समर्थ आमकां दासबोधांतानू आनी मनोबोधांतानू तें गायडन्स दिता आसत. तेमी तांणी सांगता न्हय, श्रोत पदोपदी विचारता म्हाका कल मेळटलें, हें कल चल्लें. हां, आमी विचारता ती त्या इन्शुरन्स काडी म्हणून. तरी म्हगेलो पयलीं प्रश्न आशिल्लो, बेगीन मेल्ल्यार मात्र इन्शुरन्सान जास्ती फळ मेळटा म्हूण. तावळ त्या कन्सल्टंटान सांग ना बा, आतां तशें ना, पॉलिसीज बदलल्या ती. तुमी उलट जीन दराबल्यार मस्त मेळटा तुमकां, अवाच्या सव्वा किंमत मेळटा. तशी ताणें सांगलें, तुमी हें जर केल्यार, दासबोध श्रवण केलो, मनन केलो, निधिध्यासन केलें, अनुसरण केलें आनी मनोबोधाचें पालन केलें, तरी तुमकां जें मेळटा न्ही तांथान जन्म मरणाच्या फेऱ्यांतान तुमगेली सुटका जाता. तुमगेले मनाचें उन्मन जाता आनी कायमची ठेव तुमकां मेळटा परब्रह्मांतून. अवीट गोडी खंय ह्या दुनियेचे रूल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युनिट म्हणटा ती. लॉ म्हणटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी. म्हळ्यार कसलें, एक सम तेंच्या खालकी आमकां अपकी येता, तशी हांग जायना. नित नूतन लावण्य तियेचे, त्या परब्रह्म माऊली गेले लावण्य कशें आसा, नित नूतन, नित विंगड अवीट गोडी त्या राम परब्रह्मांत. हां, तर तें मेळटा अशी. तेमी ती तुमकां म्हानतार भरतच वचुल्यार तुमकां ताजी डेफिनेटली मेळटा.
कले म्हळ्यार तें राम असतो आनी तो न्यायी राय असो, न्याय करतलो राय असो, अन्याय केन्ना करना. तेमी ती मनोबोध कडल्या बरयलें. आमी यात्रे वतना हांगा कशी ही खाण आस आनी तूं मदें मदें अडखळटा, हें जाता जाल्यार खंय पड नये कोर नये म्हणून तें अशीच चमकूंका, हें कोर नये हें करका अशी सांगतल ते रुल्स ते मनोबोधान सांगले. तेमी दासबोध आनी मनोबोध एकमेकां हातां हात घालून चमकता ती असो. पण हे तर आत्ता तांणी सांगलें की फळश्रुती जी सांगली न्ही, कल सांगले तांणी श्रवण केलियाचे फळ क्रिया पालटे तत्काळ, तत्काळ क्रिया पालटता. क्रिया पालटता म्हळ्यार कल जाता क्रिया आमी जी करता ती ते काम पालटतात वे ना, ते काम करचे आमगे पद्दत सुदारता, आमगे मन सुदारता. क्रिया पालटे म्हळ्यार मन पालटता, मन पालटता कळ्ळें. तेमी ती तांणी सांगल्या की मन पालटका म्हणून ताजे खातीर देवाक प्रार्थना करात असो. पण हान निकल जाल्यार आतां मनाक तेमी समर्थ करतात. समर्थ करचे म्हळ्यार जय जय रघुवीर समर्थ, समर्थ रघुवीर समर्थ आसची तो तुगल मनांत बसला जाल्यार तुगल मन अजून समर्थ केल्या जाय न्ही. तुगल मनांत रघुवीर बसला हाजी तुका ज्ञान ना, ताजें रियलायजेशन ना. तेमी ती आतां समर्थ मन म्हळ्यार शेवटी कल्ले, कल्ल बदलता आमगेल मनांत. कल्ल तांगेल प्रयत्न कल खातीर आसत. समर्थ इतले कल खातीर प्रयत्न करतात की आमगेल मन सद्या अनियंत्रीत आसा, म्हळ्यार आमगेल ताजेर कंट्रोल ना. आमी रिमोट त्या मनाल हातान दिवन बसले ती, आमचल्याक ना. आमगेल आत्म्याल्याक तो मनाचो कंट्रोल ना, मनाक दिवन बसले ती. तें मन आमकां कशी फिराय तशी ते आत्मतत्वेतात सांगा ताजे भितर आशिल्ली तशी वाटेल तशी वागता. तें नियंत्रण करता. डिसिप्लीन शिस्त का इतले वच्चे इतले दूर वच्चे म्हळ्यार ट्रॅवल एजंट्स आनी आमी पळोवन तांगेले थ्रू वता ती, तांगेले हे आसता ड्रेसाचे प्रोटोकॉल्स आसता ती, कल सामान घेवंका कल घेवन ताजी प्रोटोकॉल्स आसता ती. तांगेले टायम टेबल आसता, कितले घंटे उठावचें, कितले घंटे नाव नेवचें, कितले घंटे नाश्तो करचो, कितले घंट्यार खंय वचचें आनी कशी वचचें. तांकां आयडेंटिटी दिता ती, आयडेंटिटी कार्ड. तशी राम नामाची आयडेंटिटी आमकां दिल्ली आसता. ती लावन वचुल्यार आमी गळ्यांत घालून वचुल्यार आमकां कसले वांट जायना. तशें तें नियंत्रण डिसिप्लीन अमूक कितले वेळार साधन करचीच, करची म्हळ्यार करची. आतां साधना करतना कल्ले कोर नये हें तांणी सांगलें. साधन करतना बाधक विचार हाडनये. नो गॉसिपिंग, मना सर्वथा पाप बुद्धी नको रे, मना धर्मता नीती सोडू नको, मना अंतरी सार विचार राहो. हें सगळें कोरका म्हणून सांगल्या, कळ्ळें. कोर नये आनी कल कोरका कल कोर नये, डूज एंड डोंट्स हें नियंत्रण येवचें. आनी मागीर कोणाल आमगेल एक पण मनाक एक शिस्त लागली न्ही की तें समज चलता आनी ताका कळटा की बुद्धी ही निर्णय घेवचे खातीर आसा. बुद्धी ही सुपरवायझर. आतां ती तो मन आमगेलें खंयची फायल्स प्रेजेंट करता की आतां स्वाम्यांक स्वामी जी निर्णय घेता ती जाल्यार तांगेल जे आजू बाजूची कमिटी मेंबर्स आसता ती जे प्रेजेंटेशन करता ती ताजे वेल्यान तांगेले हें आसता डिसिजन्स. तशी बुद्धीक निर्णय घेवच्याक कन्फ्युजन जावं न्हय म्हणून शिस्त जावंका. तर मनाक एक पण शिस्त लागली नाल्यार कल जाता आतां हें म्हणलें फाय तें म्हणलें, अशी म्हणलें तशी म्हणलें, एक पण तशें म्हणलें एक पण तशें म्हणलें, तरी बुद्धी ऑल्सो गेट्स कन्फ्युज्ड. बुद्धी म्हळ्यार खरें इंटेलेक्ट जाल्यार ताका प्रज्ञा सुद्दां म्हणटात. ती नियंत्रीत बुद्धी, स्थित प्रज्ञा. तर मन जर नियंत्रीत जालें तर बुद्धी आपोआप समर्थ जाता. मन समर्थ जावंका म्हळ्यार नियंत्रण जावंका, डिसिप्लीन जावंका. आनी कड्डेरी तें बुद्धी समर्थ जाली, कड्डेरी कार्य करका. आमी हे सगळे प्रयत्न कल्ल्याक झंझट करता समर्थ सांगता ती राष्ट्र कार्य जावंका. कार्या खातीर नुस्तें तुमी देहा कले स्नेहाळू कृपाळू जगी दास पाळू सगळे आसून उपयोग ना. ममताळू दयाळू दयाळू आसा ती जाल्यार कामय करका, त्या दयाळुत्व कार्यांत हाडका.
मदत करका जानांक तें करका ताजे खातीर कर्म समर्थ जावंका आमगेल काम समर्थ आसता ती समर्थतेन काम करता ती एक फावट बुद्धी नियंत्रीत जाली मन समर्थ जालें बुद्धीक सम कळ्ळें कसलें करता निर्णय कशे घेवचे एक फावट सम निर्णय करचे की बुद्धी कल करता प्लॅन टू वर्क अँड वर्क फॉर दॅट प्लॅन पयलीं प्लॅन करता कशें करचें आमी समज निर्णय घेना पळय हांगा वच्ची कशी करना पळय प्लॅन करना पळय वर्क फॉर द प्लॅन काम करता न्हय तशी कर्म सुद्दां आमगेलें कॉन्फिडेंटली आमी काम करता काम करता तेमी तावळकल म्हणटा ती मना श्रेष्ठ धारिष्ट जीवी धरावे मना बोलणे नीच शोषित जावे स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे मना सर्व लोका सिरे नीव व्हावे कशी करचें गोड्ड उल्लून कशें काम करून घेवचें कॉन्फिडंटली जाल्यार सगळें जानाक आपणाक बाजून कशी वळोवचें महंत कशी जावचें महंताक सगळें दासबोध हांतू येस सांगल न्ही ती खाण आस जाल्यार तें सोदून सोदून तांतुलें भांगर विंगड काडका लागता आनी तें विंगड काडलेले भांगडाचें लग्न कर न्हू मनोबोधान दिलें ती मनोबोधान दिलें जशी ज्ञानेश्वरी जाली आनी 27 की 28 हे अभंग तांणी बरयल्या ती हरिपाठांत 27 म्हाका दिसता तितले तरी तांतू सगळें जिस्ट आस तशी कर्म समर्थ जावंका कॉन्फिडेंटली करका जाल्यार तें करूंक खंयचें कर्म करचें एक्चुअल करूंक शरीरय समर्थ दवरका न्ही तेमी शरीर समर्थ दवरका म्हळ्यार कहलें व्यायाम करका तेमी समर्थांनी व्यायाम शाळा काडल्यो अशीच न्ही तर पयलीं कहलें मन समर्थ जावंका मनाक कॉन्फिडन्स येवंका मनाक शिस्त लागका कहलें करका डूज अँड डोंट्स सर्टन थिंग्स शूड नॉट बी अटर्ड सर्टन थिंग्स शूड नॉट बी क्रॉस्ड लिमिट्स क्रॉस्ड त्या लिमिटान तूं कशें चमकूंचें हें कळका आमगेले पदयात्रेन तूं दोरी धरून उबे रावताले वॉलंटियर्स तांणी रस्त्यार कोणें येवं नये म्हण चमकतना तशी समर्थान ती दोरी धरल्या मनोबोधाची तांची भितरीच चमकूंका म्हळ्यार एक्सिडेंट्स जायना ती समर्थांक काळजी आसा तळमळ आसा की आमी पावंका ह्या यात्रेन तूं म्हणून ते कश्ट घेता आसत तर शरीर समर्थ दवरचे खातीर कल करका युक्ताहार विहारस्य युक्त आहार म्हळ्यार कहलें युक्त म्हळ्यार कहलें योग्य क्वॉन्टिटेटीव म्हळ्यार आवश्यक आसता तितलेंच खावंका युक्त म्हळ्यार कितलें जाय तितलें खावचें भरमसाठ खाल्लें नाल्यार एखाद दीस उपासूच काडलो 2-3 दिवस आज ब्रस्तारू फाय शुक्रारू पर शेनवारू लागोपाठ मंगळारू जालें सगळे 4-5 दिवस उपासाची आनी फक्त साबुदाणा खावचो नाल्यार नुस्तें उदक पिवन रावचें ताच्यान शरिराक सामर्थ्य वता तशी जावं न्ही काम करचें शरीर समर्थ दवरका तेमी क्वॉन्टिटी वायज ऑल्सो युक्त आहार क्वॉलिटी वायज कहलें गुणवत्ता तांतसका गुणवत्ता अशी सात्विक आहार घेवंका आनी तें कशी घेवंका नामस्मरण करतची की हे जाणीचे यज्ञ कर्म वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म कल्ले वाळलेल उडोवची ना थोडे वरले पोटा भूक पूर्ण जाली वरलें दवरलें जाय तितलें वाण घेवंका पण थोडे जास्त जाले नंतर खायया ती उगीच शेळ करून उडोवचें असली काम करचें ना जाल उपाशी पडटा ती तांकां अन्न मेळना तें दिवन सोडचें वरल्यार ताज आसतनाची कोणा आयिल्ल्यांक दिवचें समर्थांनी स्वता तें केल्लें तांकां जी भिक्षा मेळटाली ती कपड्यान बांदून ते उदकान बुडयताले कळ्ळें आनी कड्डेरी ताजी सम काल्लोन अशी हें करताले आनी ते लाकडाचे बडीशो हाडून ताजे उजो करताले आनी ताजेर ते पानगे म्हळ्यार पानांत घालून दोड्डकशें अशी आमी पातोळी करतात न्ही तस ते ताजेरी भाजताले कळ्ळें ताका पानगे म्हणटाली ताका मीठ ना कळ्ळें ना म्हळ्यार सगळें एकडें केलेलें तेणे गवा पिठी जें काय आसा तें आनी त्या हाजेर भाजना पळय ताजे जितले आसा ताजे 3 भाग करताले 3 एक माशल्यांक घालताले
कले म्हळ्यार ते उदकांत राबताले न्ही हां त्या माशल्यांक तांगेले उपकार आसा ते आपणाचेर हां ते माशल्यांक खावच्या घालताले कडे व्हरलेले कोणें अतिथी अभ्यागत याद म्हूण ताजे खातीर कांड दवरताले जर कोणें येयनी तरी पक्ष्यांक प्राण्यांक खावच्या घालताले अशीच सुद्दां तांकां सुद्दां घालताले आनी व्हरलेलो जो थोडो पार्ट आसा तो प्रितीन बैसून देवाल नांव घेता देवा तूं कितले मगल काळजी घेता आनी कृतज्ञतापूर्वक खाताल स्वता तर तांकां तांत सुद्दां मस्त त्रास जालेलो जाल्यार एक कॉन्फिडन्स इतलें आशिल्लें की आपण करता तें बरोबर आनी ह्या हाज्यान तांगेले कलें मन नियंत्रीत जालें समर्थ जालें बुद्धी प्रज्ञा ही समर्थ जाली कडे कर्म समर्थ जाले करचे कर्म हें प्लॅन्ड कर्म प्लॅन फॉर द वर्क अँड वर्क फॉर द प्लॅन हें जालें आनी तें करच्याक बॉडी सुद्दां समर्थ जाली बॉडी मायंड अँड इंटेलेक्ट सगळें समर्थ म्हळ्यार कलें की एफिशियंट सामर्थ्य म्हळ्यार एफिशियन्सी एफिशियंटली जेन्ना काम करता ती फळ देवाला मागका लागना आप्यापीची एक नमुने शाश्वत समाधान मेळटा मनशांती आणि प्रसन्नता मन समृद्ध जाता स्वानंदांत मज्जीत जाता जो स्वानंदू कोणें आयले म्हूण आनंद जालो नात्र आयली म्हूण आज आनंद जालो काली मग भयणील वाडदिवस आशिल्लो म्हणून हांव आनंदांत आशिल्ली आज वाडदिवस जालो खरें म्हळ्यार वाडदिवस नित्य सादर करता हां आमी आमगेले कामां लागतात विसरून वतात काल कल केलें म्हणून हें तशें कायम आनंदू मनशांती प्रसन्नता एक नमुन्या समाधान कल्ल्याचेर अवलंबून नातिलें हें सगळें मेळटा हें मनोबोधाने म्हणून तें मनोबोधाने हें सगळें इप्सीत साध्य जाता कळ्ळें तर आत्तां आमी त्या 194 धून जें आसा तें पळोवया तुमचल्यागी मनोबोध असल्यार ही काडा ती 194 194 ते 200 सुमार श्लोकांत आत्त थाई रामपंथ आमी रामपंथ आमी सोप्त आशिल्ली सोप्त पळयली आत्तां आमकां इतलें मुखार आयल्यान ती 184 धर न्हू कल जालें 184 धर न्हू संग सोडून मुख्य देवाला भजावे म्हूण सांगलें हांवें 201 थाय जे श्लोक आसात 184 धरून तांतूं आमी पयली लास्ट टायम आमी 193 ते केल्लेले जाल्यार तांकां एक म्हत्वाचो श्लोक आशिल्लो म्हळ्यार हें सगळें करच्या कल करका तर समर्थान सांगलें लपावे अति आदरे रामरूपी 185 श्लोक पळयात भयातीत निश्चिंत ये स्वस्वरूपी कदा तो जनी पाहताही दिसेन सदा ऐक्यतो भिन्न भावे वसेन आता हांगा ॲक्च्युली आमी शेवटात आयल्यान ती आनी तो हिमालयाशी उत्तुंग दिसता अरे बाप रे आत्त थाई दणून गेली हें चोण वच्चें ना बा आमकां साथ देना आमी थकल्यान ती म्हूण तावळ समर्थ सांग भिवू नाका ती आमी गमत करता वचां खेळ खेळता वचां वेश असावा बावळा परी अंतरी असाव्या नाना कळा तस तुम्ही आसत तशी आसा ती पण आमी हायड अँड सीक करूया राम नाम घेत बसकिना आनी त्या राम नामाच भाव आणतूं आमी इतले मज्जीत जावचे की तांतूं निपून बसचें आमी निप्पू खंयचेय बाकी खंयची हायड अँड सीक केल्यार ती चेडवां सोदून काडटात तर एके कडेन टोपलींत वचून बसता ती एके कडेन कपाटां वचून बसता ती तशी आमी आमगेल्याच हृदयांतूं वचून त्या हृदयांत अशें राम रुपांत आमी निपून बसल्यार आमकां कल मेळटा तरी आमगेलें एक तर भयच वता आनी भायर थान पळोवनशा बाकी लोकांक आमी दिसता ती आमी पकडटात अरे मिल गया म्हण चलो म्हण जाल्यार हो भितर हांसता हांव खंय तुमकां मेळना
अंतरी असाव्या नाना कळा वेश असावा बावळा. हांव बावळटसो म्हाका देह तुमकां मेळना जाल्यार भितर म्हाका राम रुपांत हांव आशिल्लें तुमकां खंय मेळ्ळा. अशी हे एक नमुन्यान ताची आवड आसा, तो खेळ आसा. खेळत खेळत वचूल्यार कितलो मार्ग अनुक्रमण केल्लो म्हणून कळना. तेमी ती आयडी सांगता ती. आतां 194 हां तूं तरी ते ताका पाप त्या हाका कोण आमगेलो भंय दिसता साधकाक. कळ्ळें, मनाक भंय दिसता. इतले बोध केल्ले तरकेरी कळ्ळें म्हळ्यार शेवटी मन हें देहांत आसा आनी देह सतत विनाशा दिशेन आमगेलो चल्लेलो आसता. आतां हांव मातशी 78 रनिंग केन्ना गप्प जातलें म्हणून सांगूं जायना. आतां चुरचूर चुरचूर उलयतस आनी एक घडयेन कल्लें म्हणून गोतना एक पांय हांगा एक पांय वयरी तशी. तावळी त्या मनाक भंय दिसचें सहज न्हय. आतां ह्या स्टेजार इतलो व्हड हिमालय चडचो ना बाबा, मजमीत जायना म्हूण. तावळे कलेपणी विचारता न्ही, तो श्रोत विचारता. 194 श्लोक काडा ती. तो विचारता, वसे हृदयी देव तो कोण कैसा, पुसे आदरे साधकू प्रश्न ऐसा, देहे टाकिता देव कोठे राहतो, परी मागुता ठाव कोठे पाहतो. देह तांगल पडचे आयला, देह पडना पडे हा तूं देव देव म्हणटा न्ही हृदयांतच, तो मागीर खंय वतलो. तागल कल्ले स्थान. साधकाक हो प्रश्न पडला आनी तो आदरान तद्विधी परिप्रश्नेन प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षिंति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिना. तरी तत्वदर्शन तो करेता तरी आदरान साधक आदरान प्रश्न विचारता, हृदयांत राबतलो हो देव कोण बा आनी तो कशें आसा, तो काय आमकां दिसना. तेमी एक नमुन्याचें भंय बसल्या. तर्क येता ती, शंक येता ती, संदेह येता ती की देह फाय पडना पडे हो देव भितरलो खंय वतलो, खंय राबतलो तो आनी परत ताका जन्म कशी मेळटलो, खंयच मेळटलो, ही काळजी लागल्या आपणाक. आनी तूं सांगता अजून आतां इतल्यार आयली, इतलो व्हड हिमालय चडचें कशें करचें. तावळी समर्थ म्हणटा ती, वसे हृदयी देव तो जाण ऐसा, नभाचे परिव्यापकू जाण तैसा, सदा संचला येत ना जात काही, तया वीण कोठे रिता ठाव नाही. आता हांगा दृश्टीन तूं नजरेन फरक आसता. लाकडाची खेळणी मागशी आमी सान आसतना लाकडाची खेळणी आसताली, बैलगाडी आसताली आनी कलकले रणगाड सुद्दां आसतालो. सगळे चूल आसताली, आटकुळ्या रांदप ती आयदान आसताली, कप बश आसताल्यो आनी कसले आसताले. ते घेवन आमी खेळटाली, आनंद घेताली. जाल्यार कड्डेरी व्हड जायना पडे आमकां कळटा की ते लाकडाचे आसता, खरें न्हय, ते सांचेडवाल खेळणी आसत ती. जाल्यार आमी ताजो सुद्दां आनंद घेवचे शकतात. ते चेडवां सांगाती, चल आमी आतां आटकुळ्या रांदप करुया. अम्मा अम्मा हो घे च्या घे, हांव केला हुनूच घे, गरम गरम. आमगे लक्ष्मी सांगता गरम गरम च्या पी म्हणून. तशी गरम गरम पिवचें. ताळ्या धगजत पळय घे घे म्हणून. आनी हांवें ते तिने दिलेले ते कप्पांत फट्टी कप्पांत हांव तोंडा लावन कितलो ऊन असो करून हांव पिता च्या. इतलो आनंद. त्या चेडा कितलो आनंद. अम्मा हांव केलेली च्या पिली म्हणून. जाल्यार अम्मा मागल नजर कशी तिका गोतसे फट्टीस म्हणून. जाल्यार ते चेडाक जालेलो आनंद तिका घालूंच ना. कळ्ळें, मागीर तिका गोतस जेन्ना चेडूं व्हड जातलें तागेल मनांत बदल जातलो आनी त्या वेळार ताकाय कळटलें की हे खेळ आसता. अशी हें चक्र सृश्टीच अशी चलत आयल्या म्हणून तो सांगता. पण आत्तां हांगा ज्ञान्या गेले हांतू सेकंड हांतू, वसे हृदयी देव तो जाण ऐसा, नभाचे परी व्यापकू जाण तैसा, सदा संचला येत ना जात काही. तो ताका उत्तर दिवच्या पळयता. तेंचिकेची हाय फंडा जाता त्या साधकाक. कळ्ळें, वसे हृदयी तुका हृदयान जो देव आसा न्ही तो अशें आसा देवा की तो आकाश आसा पळय वयरी तशी व्यापक आसा. तो खंय सगळे कडेन भोर न्हू दशांगुळान उरला. ताका आनी खंय तो नभाक आमी व्यापक म्हणू जाता. कळ्ळें म्हळ्यार अजुनी नभाक व्यापक आनी जावच्याक सरकच्याक जाग आसा खाली. हें तशी न्ही, हाका खंय हालच्या जागो ना, सबंद भरलेलो आसा परब्रह्म. तो सदा संचला भोरनूच आसा.
ताने खंय येवची करनी खंय वच्ची करनी आनी ताजे शिवाय खंय रित्त ठावच ना, रित्त जागाच ना, सगळे अशी भोरून पडल्या कळवें. तरी तांचा नभी वावरे जो अणुरेणू काही, रिता ठावया राघवे वीण नाही. ह्या आकाशान सुद्दां इतले मायन्यूट अणुरेणू आसा ती. काल एकल्यान सांगिल्लें, एक किर्तन हांव आयकतालें, ताणें सांगलें की आतां ते नासाचे आनी हे आसत न्ही, तांणी प्रयोग केले खंय की हे अणू परमाणू हे प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस हे जे आसता ती ते एक एक वस्तू जाता एक एक धातू. समजा स्टील आसा, स्टिलान तूं अमूक कितलें ताजें परमिटेशन कॉम्बिनेशन मेळटा जाता आनी ताजी एक फिरची लय आसता, ताजी गती आसता, फ्रिक्वेन्सी. तर ती जर कल्ले हाज्याने तुम्ही सायंटिफिकली ते फ्रिक्वेन्सी चेंज केली, अणू परमाणू त्याच असतात सगळ्यां तूं, ताजी फ्रिक्वेन्सी आणि हे जर चेंज केली, एंटायरली दॅट मेटल चेंजीस. तशें करून तांणी येदेशे स्टिलाचे जे भांगरांत कन्वर्ट केले, हो प्रयोग केलो आनी हो जाता. म्हळ्यार कल्ल्याचे कल्ल्यान तूं परिवर्तन जावचें शकता. जाल्यार खंयची चेंजच जायना की तें परब्रह्म. हे अणू परमाणू सगळे चेंज जाता ती. आमगे हात भितर सुद्दां सगळे ज्यो बॉडी सेल्स आसा ती, मायंड सेल्स आसा ती सगळी नित्याक मरता ती, जन्मा येता ती. पळय सुधा मुर्ती लिहिल्लें अरुंधती पाचीन गोमटेंच आर्टिकल पेटयल्लें. ते आमी प्रयोग करता ताजो 5 मिनीट लायया ती आनी ते राम नाम घेया ती, म्हळ्यार ताजो अनुभव येता, पॉझिटीव एनर्जी मेळटा म्हण. हें सायंटिफिकली प्रुवन इट इज. ते करून पळोवंक आमी कर ना जाल्यार कांय ना. नळी फुंकिली, सोनारे इकडून तिकडून गेले वारे खंय, त्या वाऱ्यान तूं हांगा थंय हांगच्यान घालें हांगच्यान भायर पडलें, ताजो उपयोग ना. अशीच मोबायलाचे डेट वाडोवचे मात्र, जाल्यार ताजो उपयोग करून घेतल्यार मस्त उपयोग जाता. हांगा मायंड नियंत्रण, डिसिप्लीन, एक वेळ आनी एक मंत्र, एक आसन, त्याची वेळार मनोभावाने विदाउट एनी थॉट्स बैसात, नुसते बैसून राबात शून्य जावन की इतली एनर्जी मेळटा न्ही तुमगे सगळो दिवस. म्हाका कोणें विचारता तुका इतलें वय जाल्या तरी मेंटली यू आर सो एक्टीव. एक्टीव म्हळ्यार कसलें? हांव एक्टीव जावचे खातीर कसलें करना. असलींची जेन्ना वेळ मेळटा तर 5 मिनीट स्वस्थ बसता. म्हाका शरिराकय विश्रांती, मनाकय विश्रांती. अरे मनाक विश्रांती लागता मुगेल्या आमी दितात वे, शरिराची कोणी दितात आमी न्हिदता ती. निद्दान सुद्दां आमगेले विचार कसले पूण चालू आसतात आनी आमी स्वप्न पळयतात. जागृतीन थंय हांगा मारामारी करीत, थंय हें करीत, हांकां सवत हांकां सवत अशी करून आमी वाट लायता ती स्वता वयली. तांकां हेंची दिनात, विश्रांती दिनात मनाक. ती मनाक विश्रांती दिवंक. मनाचेरी जगा सगळे अनुभव आमी कसले पळयले न्ही, ताजे भाव भावना आमगेल्या मनाचेर उमटतात. कोणें चेडूं पडलें, अयो कोणाल एक्सिडेंट जालें, अयो कितें लागलें म्हूण आमकां जें वायट दिसता तो अनुभव आमगेल्या मनाचेर इम्प्रिंट जाता. जाल्यार तें मन अनुभवता, सगळे अनुभव मनाक येतात. जाल्यार आमी मन अनुभवतात वे, मन दुसऱ्यांक अनुभवता, जाल्यार त्या मन कशें आसा, निखळ मन म्हळ्यार कसलें तें आमी अनुभवूंक कसलें म्हळ्यार आमकां ताजे पेल्यान वचचें आसा. म्हणून त्या मनाचो अनुभव कशें आमकां येता, शांत बसल्यार. नाम घेता 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 नामय बंद जाता, विचारय बंद जातात आनी आमी शून्य जातात. आमी जेन्ना शून्य जातात, हे सगळे शून्य सुद्दां भारतान दिल्या जगाक. हे शून्य जावचें आनी ताजे नंतर पॉझिटीव वाडत वता. न्युमरेटर मस्त, ही दृश्य सृश्टी सगळी न्युमरस आसा, ताका हें आसा. जाल्यार आमी ताजे कितले आमी डिनॉमिनेटर म्हळ्यार आमी ताजे तो गुराबून आमी ही नत्व घेवन आमी कितले सान जातात की तितले तें न्युमरेटर व्हड जाता वता. एक चपाती आसा बा, ताजे 2 कुडके दोनीन भागले तर 2 व्हड आदी जातात. 4 भाग केले तरी चतकोर जाता, चतकोर म्हणटात ताका 1/4. ताजे आनी 15 भाग केले येदे कुडके जातात. तशें जाता ती. तशें ते डिनॉमिनेटर जेन्ना आमी वाडयता वता ती तावळी वयले कुडके सान 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 जातात. ताजे उलट जर केलें आमी सान जाली. तरी शेवटी आमी जर शून्यांत वचली, खंयचीय फिगर घेया ती तुमी, 15 कोटी डिवायडेड बाय 0
इज इन्फिनिट, इन्फिनिट, ग्रेटर दॅन द ग्रेटेस्ट नंबर. हें मॅथमॅटिकल सत्य हांव सांगता. मॅथमॅटिकल वी आर डुईंग रिसर्च ऑन दॅट. अध्यात्म मॅथमॅटिक्साक हें करून जॉईन करून तें करचो आमगेलो इराद आसा. पळोवया समर्थांनी साथ दिल्ल्यार. तशी तांणी सांगल्या नभी वावरे जो अणुरेणुकाही रिता ठावया राघवे वीण नाही. तया पाहता पाहता तेच झाले तेथे लक्ष आलक्ष सर्वई बुडाले. आता हांगा साधक आदरान पयली प्रश्न कल विचारलो हृदयांत राबतलो तो देव कोण आनी तो कशें मगल देह पडना पडे तो देव खंय वतलो हृदयांतलो आनी परत तो जन्म मेळतलो खंय जन्मा येतलो तो अशी. तावळ सिद्ध तो सिद्धाक नजरेने जवाब दितस की हो देव आकाशावर आस, सर्वव्यापी आस, सर्वत्र संचला, सगळीकडे पसरला. ताक आनी हालच्या सुद्दां जाग ना. तेमी तो खंय वचना खंय याना, ताका कसली गरज ना खंय वचची. तो एकच अशें आस की ताका मृत्यू ना. कल्या म्हळ्यार ताका उत्पत्ती ना, तो केन्ना जन्मा येना, अजन्मा. आनी जन्मा येयनी तिलमिती ताका लयय ना. आनी ताका स्थिती ती कायम एकच. परिस्थिती बदलची अस्थित्यंतर ताका ल्हान ना. तेमी ताका स्थिती सुद्दां म्हणूं जायना. ताका कसलें नांव दिवचें जायना, कसलें नांव दिवचें जायना. कसलें नांव दिल्लें ज्ञान अज्ञान विज्ञान खंयचें नांव ताका लागू पडना. अशें तें परब्रह्म. तरी समर्थ सांगता ती आतां तुका तांतू वच्चेस तर तें कशी दिसता बा म्हूण श्रोत विचारता. श्रोत्याक ताका प्रश्न कळटा वक्त्याक. तो म्हणटा आकाशांत तूं जशी अत्यंत सूक्ष्म अणुरेणू मॉलेक्युल्स आसा ती एटम्स मॉलेक्युल्स सन्न ते अशी दिसना ती. तुमकां सांगता मग रक्तांत कसले दोश आसा ती, युरिनांत कसले दोश आसा ती, ते अशी आमकां कळना. जाल्यार आमी ते चॅकअप केल्यार कल्चर केल्यार ते जंतू वाडटा ती. एक एक थेंबांत एक एक लाख जर्म्स येवचे शकतात दिसता ती. एंड दे कॅन बी काउंटेड तशी. पण ते आमकां अशी दिसनात न्ही विथ नेकेड आयज. तशी हे अणुरेणू इतले आसा ती. तर तांणी सांगल्यार सगळे कडे त्या वचून रीत ठावच ना. आकाशान जे अत्यंत सूक्ष्मापेक्षा सूक्ष्म अणुरेणू वावरत आसता ती तांतू सुद्दां हो आसच. कल्ल्या म्हळ्यार जड चेतन चंचळ निश्चळ सगळे हातूंत तो आसच. कोण राम, रामतत्व. ताका रामतत्व म्हणून नांव आमी दिल्या. जाल्यार ताका कसलेंय नांव ना. आमगेल्या चेडा आमी कौतुकान नांव घालतात न्हय तशी राम म्हळ्यार म्हाका राम हें नांव आवडटा म्हणून हांव ताका राम म्हणटा. कृष्ण नांव आवडटलें कृष्ण म्हणयता, शिव नांव आवडटलें शिव म्हणयता. पण तें परब्रह्म, तेंच गुरुतत्व. आमकां तरी कळना जाल्यार ताका इतली कणव आसता, तें दयाळू आसता, कृपाळू आसता. ते प्रत्यक्ष गुरूंक गेल्ले रूप घेवन सगूण साकार घेवन आमचे खातीर येता. तशी समर्थ आयलेत आनी आयली की आमी पुणी हजारफान मरता ती जन्म येतात. ते तशें न्ही. त्या ग्रंथांत बैसून अजुनी मार्गदर्शन करतात. तांणी शिवाजीक केल्लें आमगे सुद्दां गुरू आसत ते. तरी रामा शिवाय रीत ठावच ना. आनी ताका तांणी सांगलें नित नूतन लावण्य ताजो वीट म्हूण येना. कळ्ळें. रामाक पळयना पडे आमी राम रूपच जावन वतात. आनी कन्ननगड स्वामीजी तांणी बरयल्लें आसा श्रीरामा तव दिव्य रूप दिसते चोहो कडे कोंदुनी त्वज्ज्योती तव विलसे या सर्व लोकातुनी श्रीरामा. तशी सगळं खंय पळयत थंय तूंच तूं दिसता म्हाका. कशी दिसता. नजर बदलली, मन बदललें. मनोबोधाने मन बदलता, मन समर्थ जाता, प्रज्ञ समर्थ जाता, आमी करची काम समर्थ जाता ती. आमकां कॉन्फिडन्स येता, आमी निर्भय जाता ती. आमगे शरीर समर्थ जाता काम करच्याक. आनी मन भक्कम जाता आनी तें सगळें काम करता. जाल्यारी आत्त वेळ खंय आयल्या आमकां परब्रह्मांत एक जावचें आसा. त्या वेळार ह्या मनाक भायर दवरका. त्या मनाक चप्पल घालून आमी गांवभर भोंवून आयलीं. ताणें आमकां हांगा थंय हाडलें.
जाल्यार आत्तां ताका नो एंट्री म्हणटात. तो मन आनी भिल्ल्या कळ्ळें. तर गगनावारी हें व्यापक जे परब्रह्म आसा तें रामाक रूप चिंतन करता 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 तुमी निपूण लपली. लपावे अति आदरे रामरूपी, भयातीत निश्चिंत ये स्वरूपी. तशी जाली समजा तरी जन्म मरणाची बीजची ना जाता. कळ्ळें. आमकां वी रियलायज की देह म्हळ्यार हांव न्हय. मस्त जाण तोंडान उलयतात देह म्हळ्यार हांव न्हय म्हणून. पण आमगेले चेडवां कळ्ळें जाल्यार की आमकां चिंत दिसता. कळ्ळें. म्हळ्यार आमगेले चेडवां म्हणून आमगेली खंयची चेडवां ती गेल्या जन्मांत कोण आशिल्ली की कल्की. ह्या जन्मांत खंय तान आदळताचे आमगेले चेडवो जावन आयले. मुखाल जन्मांत ताणी कलजत म्हणून गोतना. आनी आमकां जरी जन्म नाका म्हूण आमी घेयनी तरी ती परत तांणी सम करी जाल्यार ती मागीर परत जन्मा येवची आसा ती. आनी तांकां स्वातंत्र्य आसा स्वता गेलें जन्म मरणांतल्यान सुटचें. ताका आमी कले करूं शकना ती. त्यामीत ही देह बुद्धी वचका तर देह भावना पार ना जाता. हें गोमटें रूप राम रूप निरंतर पळयतना निरंतर पळोवनची असूशी पूर जायना. कितले पळयत नित नूतन लावण्य तियेचे. आनी सांगलें कारले वचल्या तें देवील स्वरूप सकाळ एक नमने दिसता, धनपार एक नमने दिसता आरती करतना, सांजेचे तें शांत रूप दिसता. एक फन अल्लड बाली कशी दिसता कुमारिका अशी तिगल नित नूतन लावण्य पळोवन बेजार म्हूण येना. कितलोय वेळ पळयतात पापणे अशी हें सुद्दां करका म्हणना. तशी ते सांगतात आकाशान सगळें ब्रह्मांड व्यापल्या अशी म्हणलेली तरके आकाशा दृश्टांतू मगल रामाक पूर जायना. इट डज नॉट सफायस. कळ्ळ्याक. आकाश हें व्यापक आसा आनी ताका ताजे शिवाय दुसरें व्यापय आसा. म्हळ्यार अजून तो व्यापक जावचें शकता. आकाश अजून पसरूं शकता. तांतू मोड येता ती वता ती ते तमो गुणांतन जाल्ल्या तें पंचमहाभूत आसा. तें भूत म्हळ्यार जाल्लेलें आशिल्लें ताका आकाशाक सुद्दां नाश आसा. जाल्यार परब्रह्म तशें न्ही. ताका तें जायनी केन्नाय अगाजे झालेची न्हय. तें जायनी तेमी ताका नाशय ना ताका स्थित्यंतर ना ती आस तशें आसा. जाल्यार ही बबलिंग विथ एन्थुजियाजम ताजी गूण म्हळ्यार कशी सांगची अवीट गोडी ताजी. तांतू जर आमी एक जाली परत येवंका म्हण आमकां दिसना. पण तरी आमी येतात. कल्ल्या येता ती आमगेले गुरू आमी सांगत असतात ती गुरू बद्दलची जी कृतज्ञता आसता न्ही त्या कृतज्ञते खातीर आमी म्हणटात गुरुजी हे आमकां बाकीच लोक दिसता असतात पाप वळवळतले शंकीत जालेले भंय दिशिल्ले असले. तर तांकां आमी वचून गुरूच सांगता ती तुमी भायर वचात परत जन्म घेयात तांकां हाडात हांगा म्हूण. त्या कार्या खातीर तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आमासी. हेची दान देगा देवा तुझा विसर न. कितले पण जन्मा घाली जाल्यार तुगल स्मरण कायम उर देवा हें मागून घेवचें. आकाश व्यापक आसा जाल्यार ताजे वाचून ताका दुसरो व्याप्य आसा. साधकाल प्रश्नाक सिद्धाने तागल सिद्ध दशेच अनुभवाचें उत्तर दिल्या. जाल्यार देव म्हळ्यार जीव न्हय शिव न्हय निर्गुण ब्रह्म. देव कोण कशी देव देह पड ना पडे देव खंय राबता हे सगळे प्रश्न जिवाचे दृश्टीन पळयल्यार ताजें उत्तर कल्लें. जिवाक दिसताच ना भंय दिसताच ताका आपणालो भंय जाल्यार देव पडटलो हो हृदयांतलो देव खंय वतलो मगल गती कल्ली म्हाका कल्ल मुखार वाण दवरल्या कळना. तावळी समर्थ तांगेल उत्तर ताजें उत्तर दितात. तांगेल दृश्टीन पळोवन तांकां उत्तर दितात की हाजें उत्तर म्हळ्यार वासना रूप जीव जो आसा जीव तूं स्वताक जीव कल्पिलें म्हणून तूं जीव जाला. तूं शिवच आसा. शिव सुद्दां न्ही तूंच परब्रह्म आसा. जाल्यार तूं जीव शिव हें भेद केलें आनी सद्या तूं जीव जावन आशिल्ली ती तुका परत परत जन्म घेवच्या लागता. कळ्ळें. हें वासना कंप्लीट वचूं शिवाय तुगेल मी पण वचूं शिवाय तें जायना. हें सिद्धागल उत्तर सिद्ध वस्तू छंदिरतान मेळ्ळ्या. जर निर्गुण ब्रह्म आकाशा इतलें व्यापक आसा हें म्हणल्यार कल जाता. ताजे वाचून कले ठावच ना. मागीर ताजो विशेष ठाव सर्वत्र संचले अशी म्हणल्यार कळ्ळें की सगळे कडेन आसना पळय ते खंय थान येवचें ना खंय वचचें ना अशी. कळ्ळें. तर व्यापक ब्रह्म ताजी आकाशाची उपमा ताका दिली. ब्रह्म नभाहुनी निर्मळ पाहता तैसेची पोकळ अरूप आणि विशाळ मर्यादे वेगळे
अनंत ब्रह्मांडा खालते अनंत ब्रह्मांडा वरुते तेणे विण स्थळ रिते अणुमात्र नाही. अथानी खम ब्रह्म ऐसी श्रुती गगन सदृशम हे स्मृती म्हणून ब्रह्मास दृष्टांती आकाश घडे. ब्रह्म आणि आकाश हांतू भेद खंयचो तें दशक 8 5 समासांतू तांणी वर्णन करून सांगिल्लें. त्या पांचय भुतांतू आकाश हें सगळ्यांत व्हड. पृथ्वी आप तेज वायू आकाश. तें आकाश व्हड केलें म्हळ्यार तें मस्त व्यापक असं. ताका समरूप अशी ना. तें दिसता हेंच परब्रह्म की केल्लें. अमर्याद आमी खंय हांगच्यान अमेरिकेन जरी वचूली आकाश आमगेर माथ्यारी आसता तरी पण तें ब्रह्म न्हय. इत्याक तरी भूतपणाचे आकाश ब्रह्म तमोगुणांत आयली ती. काम क्रोध शोक मोह भय अज्ञान शून्यत्व शून्य असते हे आकाशाचे गुण असत. परब्रह्म शून्य ना. आम्ही शून्य अवस्थेन त्यांना पडे ताज्यान भाग गोनू आमकां ताजे भायर वचका ते शून्याचे वयर वचका तावळ आमी इन्फिनिटांत येतात. तर आकाश हें शून्य आसा. ते ताजे आकाश तमापासून जाले म्हणून कामक्रोधे वेष्टिले अज्ञान शून्यत्व बोलिले नाम तयाचे. आकाश स्तब्धपणे शून्य म्हळ्यार अज्ञान म्हळ्यार कठीण अर्थात नाशवंत. आकाशांतू अज्ञान असं शून्यत्व असं. ब्रह्म तशने ते संत असं शाश्वत. ह्या दोन्ही मुख्य भेद म्हळ्यार केलें भूत आणि अनंत एक नव्हे. भूत म्हळ्यार जाल्लेलें. अनंत म्हळ्यार केलें ताका अंतच ना केलें म्हळ्यार ताका आदी ना. तें केन्ना जायनीची पयलीं धरूच असं. आनी शिवाय आकाश पळयात दिसता न्ही निळे आकाश ताका एक रंग दिसता. आमी पळयतलीं आनी तो सीन जाता आमी सियर जातात वय की न्ही. तशें तें आकाश आमकां विंगडचें पळोवनचें मेळटा ताजें सौख्य अनुभवचें मेळटा ताजी गोमटाय. जाल्यार हें स्वरूप आमकां अशी हांव स्वरूप मगल पळयता म्हूण म्हाका दिसना. आमी तांत एकच जावंका. आकाश वेगळेपणान पहावे स्वरूपी स्वरूपची भावे वस्तूचे पाहणे स्वभावे ऐसे आहे. तरी हांग देहबुद्धी सरता तृप्त जायना. राम दर्शन घेतलें की कितलें घेतलें तरी परत परत तेंच घेवंका म्हूण दिसता. देहबुद्धी ना जाता आनी रामा जितलें म्हूण भक्त आसत त्या सर्वांगेलो अनुभव होची की हें दर्शन सुख अवीट आस. जाल्यार तें दर्शन सुख घेवन जो मज्जित जाता परब्रह्मांत तो इतलो दयाळू आस की ताका भायले लोक जे पाप दुख्खांत आसत तांकांय हांगा हाडका तेवे परमेश्वर स्वरूप तेकल्या दुख्खांतू म्हणून तो परत परत जन्म घेवन कश्ट सहन करता देहाचे. पण तो केन्नाय विसरना की आपण परब्रह्म आसा. हांतू रामदास स्वाम्यांनी एक अभंग बरयला. जेथे तेथे देव नाही रीता ठाव माझा ऐसा भाव अंतरीचा एकसरा लाभ झाला अकस्मात सदोदित ब्रह्म सर्वांठाई कळो आले वर्म आत्मनिवेदने ज्ञाने समाधान रामदासी. ताका समाधानाचे ज्ञान जालें म्हळ्यार केलें प्रचिती आयली. राघवाचे रूप जाणावे अरूप सिद्ध स्वरूप निराकार राम देखता विश्राम दुरी ठाके श्रम संसारीचा. हे सगळे तरी आता त्यांनी नभासारिखे रूपया राघवाचे मनी चिंतिता मूळ तुटे भवाचे तया पाहता देह बुद्धी उरेना. हे राघवागर स्वरूप पळयलें आमी तांतू एक जाली तर देह बुद्धीच कलो प्रश्नूच ना. तुगेलो प्रश्नूच वरना कळ्ळें म्हळ्यार देह येता वता पण ताका कल्लेच जायना. तो देव खंय वचना खंय येना सदा सर्वदा आर्त पोटी पुरेना. कितलो ताजो अनुभव घेतलो ती अवीट गोडी. नभे व्यापिले सर्व सृष्टीचा आहे रघुनायका उपमा तेही नसाय. नभात सुद्धा उपमा ताका जायना. दुजे वीण जो तोची तो हा स्वभावी कळ्ळें मागीर दुसरें कळें नाची तया व्यापकू तरी व्यर्थ कैसे म्हणा. ताका व्यापक म्हणून व्याप्यच ना तालें इतलें सगळे कडेच आसता की ताका व्यापक म्हणूंक जायना. तो पसरना खंय वचना सगळे कडेन भरलेलें. आतां 199 अति जीर्ण विस्तीर्ण ते रूप आहे तेथे तर्क संपर्क तोही नसाय. अति गूढ ते दृढ तत्काळ सोपे दुजे वीण जे खूण स्वामी प्रतापे.
वारकरी जनवता ती अति जीर्ण विस्तीर्ण ते रूप आहे. तेथे तर्क संपर्क तोही नसाहे. अति गूढ ते दृढ तत्काळ सोपे. दुजे वीण ते जे खूण स्वामी प्रतापे. ब्रह्मस्वरूप हे अत्यंत पुरातन तरी सनातन. म्हळ्यार कळ्ळें, ते अगदी पोरणे आनी विशाळ जाल्यार ते सनातन, म्हळ्यार अजुनी ताचो इफेक्ट ते आसा तशें आसा, तांकां कसलोय चेंज जायना. थंय तर्क वितर्क संपर्क कसलोय जायना. अतर्क्य ताचो विचार करूंक जायना, आमकां तर्कच करूंक जायना. ते इतलें गूढ आसा. जाल्यार सद्गुरू प्रसादाने ते तात्काळ सुगम जाता. त्या प्रसादान कशी सुगम जाता? सद्गुरू आपणागल चावी लायतात. त्या दिवसू आमी हाजे बँकाचे लॉकराची खबर केलेली. त्या लॉकरान आमगे ट्रेजर दवरलेलें आसता. एक चावी आमगेले लॉकर म्हणना पडे कोणे फाय उगोण चोर मेल्यार तेमी एक चावी आमचेल्याक आसता आनी एक चावी तो सद्गुरू रुपी तो ऑफिसर बशिल्लो आसता, ताल्ल्याक मास्टर की म्हणटात. तागल चावी खंयच्याय लॉकरा लागता जाल्यार त्या एक्क चावीने तो लॉकर उगडना. प्रत्येक साधकाने आपापणागल चावी व्हरका आनी ते एक्क सांगात लावंका. आनी ते मास्टर की सद्गुरू प्रत्येकल्याक अलाव करना. कळ्ळें? म्हळ्यार खंय आमगेली चावी पडली, दुसरी कोणाला हात्ता लागली, तान्ने घेवन वचुलें आनी हान्ने उगोवन दिलें त्या ऑफिसराने. तो पुरे घेवन लंपास करून व्हरतलो मग. तेमी ती इट इज हीज जॉब. तशी गुरूंगल हो जॉब आसा की आमगे लायकी आसा की ना परब्रह्मांत एक जावची. ते आमगेली परीक्षा पळयता ती. मस्त कश्ट येतात, मस्त कश्ट येता ती. हां, कशी तुमी हाव डू यू डील विथ इट. तुमगेल AQ कितलो आसा. हां, मस्त जाणांगेल IQ मस्त आसता आनी कलकल मस्त आसता. जाल्यार AQ म्हळ्यार एडवर्सिटी कोशंट जावंका. IQ म्हळ्यार इंटेलिजंट कोशंट, प्रज्ञा विकसीत जालेली भरपूर. हां, हें EQ म्हळ्यार इमोशनल कोशंट. सगळ्यांगेल भावनांक तुमी जाणता ती, तुमकां कळटा ती, तांगेल मन कळटा, तुमी मदत करतात. EQ. हां, SQ म्हळ्यार सोशल कम्युनिकेशन कशें करचें, कोणाल्या कशी वार्तालाप करचो, कोणाक कशी पटोवचें, कोणाल्या संवाद कशें करचो. तुटेवाद संवाद तो हितकारी संवाद कशें करचो, हें सगळें SQंत येता. आनी मुख्य ताजे पेक्षा म्हत्वाचें, ताजे शिवाय आमगेली प्रगती जायना, ती AQ म्हळ्यार एडवर्सिटी कोशंट. एडवर्सिटी म्हळ्यार एडवर्स सर्कमस्टन्सीस येता ती जिवनांत. इतली येता ती, अयो बा हें कशी क्रॉस करची बा म्हूण कळना. एक गेम हांव पळयली, म्हाका एक बुरस आसा तें पळोवन हांवें तें बंद केलें. एक पेटयेन तूं कितले जरले बिरले सोडलेले आसतात भरपूर आनी तातूंत ते म्हळ्यार गेमांत ते भिन्न जाल्यार तांकां मस्त प्रेझंट मेळटा म्हणून थोडे लोक वतात. तांकां जरल्यांचें हें आसना कळ्ळें. ते वचून तांकां बसतात, ते पेटी बंद करतात आनी ते चालू करचे भितरी ते अमोख कितले टायमान तूं थंय चावी दवरलेली आसता ते उगडची. बंद जायना पडे तिने भायर भितर थावन उगडका तें, नाल्यार ती भायर येवचें जायना. तर ती इतली नर्वस जातात, थोडे लोक रोडू लागता ती भायर काडी म्हूण. ते सगळे जरले आंगारी दोळ्यारी माथ्यारी सगळे कान्नांत वता. एक कलकोरका म्हूण कळना अशी आंगार कांट येता, कसली पळयतना आमकां कसली किळस येता. तशी ह्या जानांगली सामान्य जानांगली अवस्था तशी जाल्या. तसले बॅगान घालेले जरले नाका जाल्ले जीव जंतू सगळे तांगेले मनांत घुसल्या ती आनी तांकां चावी मेळना. आनी ते तितले वेळा भितर चावी मेळका, नाजाल्यार तुमी देह दवरका लागता. हरली तुमी गेम हरली जाल्यार प्रयत्नपूर्वक देवाल नांव घेतची चावी समज खंय दवरल्या म्हूण सोदून जर काडली. तांतूं क्लूज दिलेले आसतात. क्लूज एक चिठ्ठी आसता, तांतूं हांग अमूक अशें आसा. मागीर त्या चिठ्ठीन कल बरयल्यान थंय पळोवचें, थंयच्यान हांग पळोवचें, हांगच्यान थंय पळोवचें. 3-4 हें करना पडे ती चावी मेळटा. चावी मेळ्ळी की ते चावी लायता आनी तो भायर पडटा ती व्यक्ती. अशी तो गेम आशिल्लो कळ्ळें. तशी जे आमगेलें हें आसा, तशी परब्रह्मा तो ऑफिसर जो आसा तो सगळ्यांक हें दिना कळ्ळें, एक्सेस दिना त्या लॉकराक. तर तो पळयता हो लायक आसा की ना, अधिकारी आसा की ना. हां,
अधिकारी कोण जाता? मुमुक्षु जाता. जो तापत्रये पोळला तोची मोक्षासी अधिकारी झाला. मोक्ष म्हळ्यार कळ्ळें, मोहाचो क्षय जावचो. तो मुमुक्षु मोक्षाच अधिकारी जाता म्हळ्यार तो मुमुक्षु जाता. मागीर ताका अधिकार येता जाणून घेवचो भायर कशें पडचें म्हणून. बद्ध आशिल्लो हो विचार सुद्दां येना. तो आराम ते जरले खावन सुद्दां जगतलो तातूंत भितर. तशें आसता. पण हाका तशें न्ही. हाका भायर पडचें आसा. म्हणना पळय तो मुमुक्षु जाता. तसल्याक ते बरोबर पार्टी आसा की ना. तो सद्गुरू नाना नमुन्याचे कश्ट हाडयता आणि धूर्तान सदा सर्वदा देव सन्निध आहे. कृपाळूपणे अल्प धारिष्ट्य पाहेक. तशें म्हण जिवनांत तरी नाना नमुन्याचे प्रॉब्लेम येवचे लागले. जाल्यार म्हाका गोत्त आसा तो थंय तान पळयतास ते दो आखे 12 हात म्हूण पिक्चर आशिल्लें न्ही, तातूंत तो दाखयला विशांतराम तागेले दोळे आनी ते 12 हात अशे पळयता. ते दोळे पळयतस ती तशी तो देव तागेले दोळ्यांनी आमचें पळयत आसा. आमी कल करता ती आमी कशें शांतान पार पडटा ती. ताज्यान कल जाता आमगेले एडवर्सिटी कोशंट वाडटा आनी वी गेट दॅट मच एनर्जी. समर्थ जाता आमगेलें मन शरीर की स्विमींग अगेन्स्ट द करंट. आमकां वयर हिमालय चडचें म्हळ्यार धाप्पे तर वयर चोण वचका तितली ताकद नाकवे. हें मनान चोण वचका, देहान न्हय. आमी भिता ती आमगेल्या देहात पडू आयला कशें वचचें म्हणून. जाल्यार मन ताजें आसा न्ही, ताजें तवान दवरूं जाता आमकां. देहाची कसली परिस्थिती अशी तरी मनान ताजें तवान राबूं जाता. त्या राम नामांत लपून बसल्यार मात्र जाता. तो गायड करता आनी कड्डेर वयर थंय वचचो ना पळय. तितली थंय या ना पळय. जेन्ना ते आमगेल्या हाका गुरूंक कळटा, सद्गुरूंक कळटा वय हागेले लायक आसा ह्या जिवागेली, तावळी तो आपणागेले मास्टर की लायता आनी म्हणटा आतां तुगेली चावी लाय आनी फट्टकन बागील उगडटा. ताण ताका घेता भितर आनी तो परब्रह्मांत एक जाता. परब्रह्मांत एक जायना पळय मन खंय व्हरता. आमी मन सोडूं तयार ना ती म्हळ्यार मी पण तें मनाचें अस्तित्व म्हळ्यार म्हगेलें मी पण. मनाक दुखता, मनाक अपमान जाता, मनाक मान मेळटा, मनात सामर्थ्य वाडटा, हें सगळें आसता. तसले मनान आमचेर उपकार करून आमी कितले तयाळ्ळ्या ती कृतज्ञताय आसता. जाल्यार मन रुपान थंय वचूं शकना. मन उन्मन जावंका. हांगा एकट्यानी सांगल्या की हांतू कल म्हणटात ताका एक वाळवंटांतू ताणी सांगिल्ली एक न्हंय चुकून एक वाळवंटान घुसली व्हांवतना न्हंय. ती आटच्या लागली उदक सगळे कडेन रेत्तीच रेत्ती. खंय हें ना आनी भंय इतलें. तावळी त्या वाळवंटान सांगलें, त्या रेत्तीन सांगलें आनी हांग खंय वाट खंयच्यान वचचें आपणें, हांगा म्हाका मरू आयली हांव म्हणून. तावळी ती सांगता हांगा येना पण मरचें तूं परत वचूंकय वाट ना. पण एक उपाय आसा. तुवें न्हंय म्हूण वचूं जायच ना तुका. जाल्यार तूं सुर्याक शरण वच. तागेल किरणांनी तो तुगेलें रुपांतर ट्रान्सफॉर्मेशन करतलो वाफेन तूं. तशी तो आमगेलो सद्गुरू आमगेल्या मनाचें परिवर्तन करता, ताजें उन्मन करता आनी आमगेलें नाम आनी रूप नामांतूल भाव मात्र व्हरता. नामांतूल आनी रूप हाजें एक नमुने तेज जाता, उर्ज जाता, शक्ती जाता. तें सगळें घेवन गुरू आमकां भितर वता, भितर घेवन वता. घेवन वचून ताणें पळयलें आनंदूच आनंद. आमकां जें भय दिसतालें भय गेल्लें. आज खंय भयच भवसागर गेलो तो. आमी भितर आत्तां आमी पळयता ती आमी देह दवर न्ही, देह जुने आसा जाल्यार मनाची कंप्लीट पालट जाला मनाचो. कळ्ळें म्हणून गुरू लागीं आमी प्रार्थना करता ती की हे रामा आमगेलें मन पालट, मनाची दिश बदल, मनान स्थित्यंतर घडय म्हळ्यार आमी करेक्ट दिशेन वतली. हें प्रार्थना करता ती. तरी ताणें सांगलें अति जीर्ण विस्तीर्ण ते रूप आहे, तेथे तर्क संपर्क तोही नच आहे. अति गूढ ते दृढ तत्काळ सोपे, दुजे वीण जे खूण स्वामी प्रतापे. हें कशें आसा ब्रह्मस्वरूप अत्यंत पुरातन आनी विशाल. तर्का संपर्क जायना थंय, अतर्क्य. जाल्यार हें इतलें गूढ आशिल्लें तर्के सद्गुरूगल प्रसादाने तत्काळ आमकां तें अनुभवा येता प्रत्यक्ष. ताजी खूण कल सांगची, इतलीच सांगची की आमी तांतूं एक जातात. आमी विंगड वरच्या जायना. मन रुपान आमकां तांतूं मज्जीत जावचें जायना. तरी भाव रुपांतू मनाचें उन्मन जायना पळय, नाम रुपांतू
आम्ही नामाच भाव जाणता मस्जिद जावचें वता. तर कसले फरक पडना आमच्यान तू. आणि उलट आनंदी आनंदू. 200 श्लोक असं, कळे आकळे रूप ते ज्ञान होता, तेथे आटली सर्व साक्षी अवस्था. इतले दिवस थाई मन सगळं हांथान पार पडलें. खंयचें निद्र म्हळ्यार कलें गाढ न्हीद पडलेली, तान साक्षी अवस्थेन तान पळयलें, वय म्हाका गाढ न्हीद पडलेली बरें दिसलें. सपन पळयलें, वय म्हाका कशें सपन पळयलें. इवन जागृतांतली अवस्था, हांव जागृतीन तूं, हांव इतलें रंगमंच, हांव इतलें एक्टींग करता सगळ्यालें, हें सगळें तो खंय तान पळयता, एक तें मेडेर बसून पळयता. जाल्यार तें मन ताजे पेल्ल्यान वचूंक तयार जायना. कळ्ळें मागीर तें मन आगोत असो थंय वचून की मगल मृत्यू असो. पण ताका कळना तो मृत्यू न्हय, तुगेलें ट्रान्सफॉर्मेशन जातलें. आनी तूं वाफ जावन परत पर्वताचेर वचून परत पावस जावन पडून न्हंये रुपान परत येतलें. पुनर्जन्म लोकांगेलें हें करच्याक, मदत करच्याक. तशी तें कळना, तें मन भित्त न्ही. आनी यो यो म्हण थंय सद्गुरू आपयत आसता, यो यो ते परत परत धांवन ते उज्ज्यांतूच वता. घरा उज्ज लागला, बाग लाकय उज्ज लागला, ते उज्ज्या पेलदिकान आमकां दिसता. आमगेलें तारणहार थंय राबला, यो धांवन यो, हांव तुका सांबाळटां. तूं कसलें जायनाशी पळय, थोडेशें लासतलें पण कसलें जायना, हांव जबाबदारी घेता, यो म्हूण. ना ना परत धांव भितर आनी उज्जो. मोर वच न्हय शेवटी, वय की न्ही. त्यापेक्षा आमी आमगे सद्गुरूंगेलें आयकुया. कळे आकळे रूप ते ज्ञान होता, तेथे आटली सर्व साक्षी अवस्था. मना उन्मनी शब्द कुंठित राहे, तोगे तोची तो राम सर्वत्र आहे. सर्वत्र पाहे. जेन्ना मन उन्मन जाता तावळ थंय शब्द भरना, ती शब्द नाची जातात. फक्त अनुभव, फक्त अनुभव. आनी तोच राम सर्वत्र. ताका राम दिसता. आपणाल गुरूंगल राम रूप, स्वतागल राम रूप एकच. तरीके तो गुरू, हांव गुरूवार जाल्लो म्हणना. तो कायम दासच राबता, त्या जाणट्यागेर दास राबता. आनी तो सांगता, गुरूवर म्हाका आज्ञा दिया ती. तर गुरू सांगता ती, वय वय बाळा, तूं भायर परत वच, तुगेलो देह आसा न्हय, आतां तुगेलें कार्य करका, तुवें गुरूंगल कार्य करका. की ह्या सगळ्यांकय आपणासी जे जे ठावे ते इतरांसी थोडे थोडे शिकवावे, शहाणे करून सोडावे सकळ जन. सगळ्यांक बुदवंतपण दी, तांकां बुदवंत करी. तूं जाल न्हय बुदवंत, तूं आतां तांकांय करी. तर श्री सद्गुरू रुपेन जें ज्ञान जालें म्हळ्यार राम रूप अनुभवाक आयलें. तें अनुभवा आयलें अशी म्हणूक तो साक्षी म्हूण विंगड व्हरना. हांगा साक्षी भाव संपलो तागेलो, कळ्ळें न्ही. आनी ते त्रिपुटी म्हळ्यार हांव पळयतलों, हें पळोवची वस्तू, हें सगळें कसलें व्हरना. अशी तागेलो अनुभवूच जाता. थंय तुर्यावस्था म्हळ्यार साक्षी अवस्था आट्टून वता. आनी मनाच उन्मन जाता, वाणी कुंठीत जाता, म्हळ्यार वाणी थंयची थंय जीर्ण वता. आनी सगळे कडेन ताका प्रत्यक्ष अनुभव येता की सगळे कडेन रामच भरला. आनी हांवय रामू, तुवय रामू, तोवय रामू, रामच रामाक पळयतस. दृश्य द्रष्टा दर्शन ही त्रिपुटी खंय वता म्हणून कळना. मग म्हणे सर्वत्र सच्चिदानंदू, मीच एक स्वतः सिद्धू, जो आपणेच नसी भेदू, नेणोनी जाणे. तेणेची सर्व जाणितले, हेही म्हणणे एकुले, जे तया सर्व उरले, द्वैत नाही. तो हांव जाणलें म्हूण म्हणूक सुद्दां तो वर्णाची, तो कशें म्हणटलो, तो फक्त एक जालेलो आसता. आनी आनंद, केवळ आनंद व्हरता. माझिया भजना उचित तोची अर्जुना, गगन जैसे आलिंगना गगनाची. जशी दोन कांड्यो, स्वच्छ कांड्यो, अगदी हडड्ड कांडे फुल्ल, जर एका मुखार एक अशी बरोबर एका मुखार एक दवरली बरोबर, तरी तांत कसलें प्रतिबिंब पडटलें. चिक्के टिल्ट केल्यार मस्त अनेक प्रतिबिंब दिसतात. तशी एकोहम बहुश्याम म्हणून मस्त सृष्टी निर्माण केली. जाल्यार केन्ना ते आरशे खाली जाल्ले, तावळ ते एका मुखार एक उबरो काडल्यार कसलेंय ना थंय, काही ना. 15.5 मिसळावे, ते 15.5 होवावे, तेवी मी जालिया संभवे भक्ती माझी. हांवेंच मगल भक्ती करची. मग पाया पडू गेले तरी पाऊलची ना दिसे. उभा स्वयंभू असे, स्वयंभू थंय उबरला, पाऊल दिसना देवागले. 251. कदा ओळखी माझी दुजे दिसेना,
मनी मानसी द्वैत काही वसेना. बहुता दिसा आपुली भेट झाली, विदेहीपणे सर्व काया निवाली. उन्मन अवस्थेंतू अर्थात थंय दुजेपण म्हणून उरनाची. रामाशिवाय दुसरी कल्ले ना हाजी प्रचिती येता. आणि प्रतीती घेतलो तो ज्ञाता हां तो तांतू एकच जालेलो असता. त्यामीत म्हाका ही प्रचिती मेळ्ळी म्हणून सांगना सुद्दां तो फक्त तागल इतली तेजाची प्रभा. पांडुरंग कांती दिव्य तेज झळकती. पांडुरंग कांती दिव्य तेज झळकती. रत्न किळका तती रत्न किळफाकती प्रभा. अगणित लावण्य तेज पुंजाळले. तशी तेज पुंजाळता, तेज तेजोमय जाता, तशी ताजेर तेज चढता तागल देहाचेर तागल शरिराचेर. पण ताका तें कळना, पण पळयतल्याक कळटा. पळयतल्याक कळटा तरी ते देहबुद्धी आशिल्ल्या मनशाक तें कळना. ताका दिसता आमगेलो वारीच तो मनुष्य कळ्ळें. पण तागल अंतर्मन विंगड आसता, मूळची काही वेगळी कसना. हां कितकी जन्मांनी हे रामा आमगेल भेट जाल्या. त्यामिती परत हांव माहेरी आयला. सर्वत्र आनंद भुवन, आनंदाचो अनुभव घेवन म्हगेल जन्मा सार्थक जालें म्हण दिसता. आणि ते सार्थक बाकीच्यांगेले जावंका म्हणून तो प्रयत्नशील राबता कायम. आणि कितले फंत देह दवरता, कितले परत परत जन्माक येता. गुरू परत परत जन्माक येता ती आमचे खातीर. ते मुक्त आसतात जाल्यार आमचे खातीर जन्म घेतात. आतां हें कशें करका म्हणून 202 204 थंय उपसंहार म्हणून सांगल्या. कळ्ळें. उपसंहार साध्य होऊनी साधन करावे. मना गुजरे तुझ हे प्राप्त झाले, परी अंतरी पाहिजे यत्न केले. सदा श्रवणे पाविजे निश्चयासी, धरी सज्जन संगती धन्य होसी. मला कळ्ळें तुका हें गूढ कळ्ळें. सान चल्ली उपजलेली तिगल आवसू बद्दलची एक प्रतिम आशिल्ली. तिगल मन प्रगल्भ जायत गेलें. जेन्ना ती स्वता आवसू जाली तावळ ती आवसू गले आई तत्वाचे गूढ तिक कळ्ळें. तांतूल जबाबदारी कळ्ळी, तांतुलें प्रेम कळ्ळें, तांतूल आनंद कळ्ळो. हें सगळें कळ्ळें. हे मना आतां तुका हें प्राप्त जालें न्ही, परी अंतरी पाहिजे यत्न केली. हें जर साधन कशें करका, साध्य मेळ्ळें की अशी सोंड दिवची ना, अशी सोंड दिवची ना बा. तर तांणी हेंवूय सांगलें, हांगा दासबोधान आमटें सांगलें, मना गुजरे तुझं हे प्राप्त झाले तरी साधन करका. सदा श्रवणे पाविजे निश्चयासी. म्हळ्यार कळ्ळें कायम तूं जर श्रवण भक्ती घडयली आनी श्रवण केल्लें संतांगल संगतींतून तरी दुसऱ्यांकय ताच्यान प्रेरण मेळटा. आनी तुका तुगल ध्येया पासून तूं केन्नाय च्यूत जायना. कळ्ळें. कळ्ळें. देह जो पर्यंत आसता तो पर्यंत परत घसरची भय आसता. हांगा तांणी सांगल्या, धरी सज्जन संगती धन्य होसी. मना सर्व ही संग सोडून द्यावा, अति आदरे सज्जनाचा धरावा. जयाचे निसंगे महादुःख भंगे, जगी साधने वीण सन्मार्ग लाभे. मना संग हा सर्व संगास तोडी. हो संग सत्संग म्हळ्यार कशी बाकीच वायट संगांक दूर करता. मना संग हा मोक्ष तत्काळ जोडी. मना संग हा साधकां शीघ्र सोडी. मना संग हा द्वैत निश्चेश मोडी. इतलें गोमटें हांणी दिल्या की हांकां हांतू पळया. दशक 5वो तांतू 3 समासांतून तांणी भोव गोमटें दिल्या कशी साधन करका. शिष्य कशें आसता तें सांगल्या. हांगा तांणी सांगल्या, समजा एक व्हड शेत आसा, सुपीक शेत आसा, सगळें थंय अवेलेबल आसा, जाल्यार आमी बी पेरतात ते किडके.
तर तांथान कले उगयतले तांथान उगयना. तर तांणी दशक 5वा तुमचल्याक दासबोध आसता सगळ्या लागीं आतां ते घेवन बसका. दशक 5वा तांतू हें कितलें समास 3रो तांतू 7 धोरण मुखार पळयात. 8वो श्लोक दिवन सुभूमी आणि उत्तम कण. पयलीं तांणी सांगल्या मागा सद्गुरूचे लक्षण विशद केले निरूपण. सद्गुरू 12 लक्षण सांगल्यात ती 5 आमी परत पळया. आता सत्शिष्याशी ओळखणं सावधैका. सद्गुरू विण सत्शिष्य तो वाया जाय निशेष. सद्गुरू बरो असो नाही, सद्गुरू समना भोंदू असो जाल्यार शिष्य बरो असो केपेबल तो वाया जाय ताका श्रम फुकट वतात. कोणाला पुणी मागशी लागता म्हणून का सत्शिष्य विण विशेष सद्गुरू शिणे. नाल्यार सद्गुरू बरो असो पण ताका शिष्य बरो मेळना, ताका शिकचेंच आसना. ताका उदाहरण ताणें इतलें गोमटें दिलें आयकया. हे साधनेचे भोव गोमटें हाजे सतत चिंतन मनन करका म्हळ्यार आमकां साधन सोडका म्हूण दिसना. उत्तम भूमी शोधिली शुद्ध तेथे बीज पेरिले किडखाद. का ते उत्तम बीज परी संबंध खडकेसी पडिला. म्हळ्यार एक उत्तम शुद्ध भूमी आसा ताजेरी किडके बी पेरले तरी कलें उगयना. तशीची बीज उत्तम असो जाल्यार फातराचेर घाल्ले तेवूय उगयना, ताका भुसभुशी माती लागता सुपीक. तैसा सत्शिष्य ते सत्पात्र. सत्शिष्य म्हळ्यार बरो शिष्य असो परी गुरु सांगे मंत्र तंत्र तेथे अरत्र ना परत्र काहीच नाही. कले पुणे मंत्र सांगेल वर करता कान्नान तूं आणि ताका तो शिष्य फुकट वता. अथवा गुरु बरो असो गुरु पूर्ण कृपा करी परी शिष्याची अनाधिकारी ताका अधिकार ना. भाग्य पुरुषाचा भिकारी पुत्र जैसा. एखादो मतिमंद जन्म येता, एक डॉक्टर सांगेल घारा ताका कल्ले कळना तो भीक मागता होड जायना पडे. तैसे एका विण एक होत असे निरर्थक परलोकीचे सार्थक ते दुरावे. म्हणून सद्गुरू आणि सत्शिष्य तेथे न लगती सायास. थंय मस्त प्रयत्न करका लागना. सद्गुरू असो आणि सत्शिष्य असो तांगेल जर मेळ आयलो त्या उभयतांचा हव्यास पुरे एक असला. हव्यास म्हळ्यार अभ्यासू तांणी दोग जाणांनी मेळ केलो तरी कशें जाता. सुभूमी आणि उत्तम कण जाल्यार भूमी सुपीक असो कणय उत्तम असो बीज परी उगवेना पर्जन्य विण. तैसे अध्यात्म निरूपण नसता होय. श्रवण भक्ती जावं का श्रवण भक्ती केली साधन केली आणि ते उगयले पीक शेत पेरिले आणि उगवले परंतु निगे विण गेले. निगे विण गेले म्हळ्यार कळ्ळें आमकां प्रपंचान ताणू काही मस्त जाण आसतात पांय ताणटलीं. आमी जर काळजी घेयनी तरी खल रे तूं साधन करता यो आमी पिक्चर पळोवनच्या वचा म्हणून अशी. तशी निगे विण गेले साधने विण तैसे जाले साधकासी. जवरी पीक आपणास भोगे तवरी अवघेची करणे लागे. पीक आलियाही उगे राहोची नाही. पीक वयर येत म्हणटरी मस्त काळजी घेवंक लागता आणि बरें पीक आयलें आनी अशी सोंड दिल्यार कोणेच चोरून व्हरता ती गोरवां येवन खावंक वता ती. तेमी ताजी सुद्दां राखण करका लागता. तशी आमगेलें साधन आसका सतत. तैसे आत्मज्ञान जालें हांगा इज व्हेरी क्लियर. आत्मज्ञान झाले हांगा आतां 100-200 इतले श्लोक आमी पळयले. तैसे आत्मज्ञान झाले परी साधन पाहिजे केले. इत्याक उदाहरण भोगम दिल्या. एक वेळ उदंड जेविले तरी सामग्री पाहिजे. आमी लग्ना मांठा वचून पोटभर जेवणाले बा रात्री जेवचे नाका गो जेवणां नांव काडनाका म्हणटात. रात्री 9-10 जाले त्या रात्री समजा जेवणी तर फायपुणी भूक लागता. तावळ सगळे आमी सामुग्री सुद्दां विकून घालतात वे. आशिल्ली फ्रीज आशिल्ली सगळें काण उडयतात वे. एक पण पोट भरलें म्हणून तशें जायना. म्हणून साधन अभ्यास आणि सद्गुरू सत्शिष्य आणि सत्शास्त्र विचारू सत्कर्म सद्वासना पाववी भवाचा. सदुपासना सत्कर्म सत्क्रिया आणि स्वधर्म सत्संग आणि नित्यनेम निरंतर ऐसे हे अवघेची मिळे तरीच विमळ ज्ञान निवळे नाही तरी पाषांड संचरे बळे. येथे परत ते महत्वाची गोष्ट सांगतात ती. येथे शब्द नाही शिष्यासी हे अवघे सद्गुरूपासी. शिष्यागेल अवगुण असल्यारी सद्गुरू तागेल अवगुण घालोवचे शकता. सद्गुरू पालटी अवगुणासी नाना यत्ने करून
परंतु सद्गुरूचे असत्शिष्य पालटे. परंतु सत्शिष्य असद्गुरू न पालटे. बंधू सद्गुरू क सशिष्य आम्ही तिथं चेंज करू जायना. का जे थोरपण तुटे म्हणून या. त्यांनी सशिषा लक्षणांक सांगल्या. सद्गुरु वचनी विश्वास पूर्ण अनन्य भावे शरण त्या नाव सत्शिष्य. शिष्य पाहिजे निर्मळ, शिष्य पाहिजे आचारशील, शिष्य पाहिजे केवळ विरक्त अनुतापी, शिष्य पाहिजे निष्ठावंत, शिष्य पाहिजे शुचिष्मंत. आम्ही सगळे शिष्य जाऊ का? आता ते आम्ही साधक असती आम्ही शिष्य जाऊ का? शिष्य पाहिजे नेमस्त सर्व प्रकार. हे त्यांनी पाय परत आम्ही घेऊया गुरुंग लक्षण आणि शिष्यावे लक्षण. जो संसार दुःखे दुखवला, जो त्रिविध तापे पोळला, तोच अधिकारी झाला परमार्थ विषय. फाय तुमचं पुस्तक असती ह्या दशक 5व्यांतले 3रा 4था 5वा हे समास वाचून येत. 2रा 3रा हे सगळे म्हणारी बरे आमच्या खातीरच आमगें साधन म्हणून वाचत. आता औषध पट्टान घेतली भितरी आमकां आरोग्य जातले ना. सूर्याच उदय जावचे भितर कल दनपार जातले ना. वी हॅव टू बी श्रद्धा आणि सबुरी आस्का. आमकां आत्मज्ञान जाल्लें आमकां अनुभव येवच्या लागलो. पूर्ण आईल तरके साधन चुको नये. सिद्ध पुरुषान सुद्दां चुको नये. तर आत्ता सांगिल हे अगदी हें करका कलें जिवांत विवेकाच अंकूर फुटलो. एक ब्रह्मा वाचून सगळे भ्रांती असं अशी गाढ प्रचिती आयली तरी पण आम्ही साधन सोड नये हें त्यांनी सांगल्या. इत्याक तरी जें आमकां ज्ञान असं तें जिरका देवान आमकां कान हांगा अशें दिल्या ती नळी फुंकिली सोनारे इकडून तिकडून गेले वारे. आम्ही साधन सोडून दिल्यारी आणि नुसते श्रवण भक्ती करू गेल्यारी त्या भितर वचना. त्या आशिल तशी आयकचे भायर सोडून दिवचे ताजे कले मेळना. थोडे लोकांक जाता कानांत गेले की तोंडांतल्यान भायर पडटा पडटा थंय वचना. आयकूनच भितर दुसऱ्यांक शिकोवचें लागता ज्ञान पचलेलें आसना. पण जें आयकलेलें आसा तां चिंतन मनन करून भितर तांचे आमी वागून तें पचोवचें ज्ञान जीर ना पडता ताजी पौश्टिकता वयर येता. गाय जशी चार खाता जाल्यार ती गायी दूद निर्मळ दूद सगळ्यांक दिता. तशी आमी ह्या ज्ञानाचें दुग्ध करून आमी आवस चारडा पिवेता. तशें बाकीच दुख्खी जाणांक हें दूद पिवोंका अशें तांणी सांगल्या. आतां 205 फलश्रुतीचो हांगाय फलश्रुती आशिल्ली थंय फलश्रुती आशिल्ली. दासबोधान कल्ल फलश्रुती दिलेली. श्रवण केलियाचे फळ क्रिया पालटे तत्काळ तुटे संशयाचे मूळ एकसरा. मार्ग सापडे सुगम न लगे साधन दुर्गम. सायुज्य मुक्तीचे वर्म ठाई पडे. बद्धची होती मुमुक्षु मूर्ख होती अतिदक्षु. अभक्तची पावती मोक्षु भक्ती मार्गे. ऐसी याची फलश्रुती श्रवणे चुके अधोगती. पहिलें कलें श्रवण आणि लास्ट कलें आत्मनिवेदन. तें फाय आमी परत घेवया. 3 नमुन्याचें आत्मनिवेदन आसत. मनास होय विश्रांती समाधान. आणि हें 205 लास्ट फलश्रुतीचं. मनाची शते ऐकता दोष जाती. मती मंदते साधना योग्य होती. चढे ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य अंगी. म्हणे दास विश्वासता मुक्ती भोगी. तसे 205 श्लोक ऐकल्यार कल जाता. मतिमंद रिटार्डेड जे आसत बद्ध लोक ते सुद्धा बद्धाचे रूपांतर माइलस्टोन दांटूय तो मुखार वता प्रगती जाता. बद्धाच मुमुक्ष जाता मुमुक्ष साधक जाता साधकाचो शिष्य जाता शिष्याचो सिद्ध जाता. मतिमंद ते साधना योग्य होती. साधन करची पात्रत येता. रिटार्डेड चेडवांक कसलें कळना. ते ऑस्टिस्टिकल केस आसता तांकां कसलें कळना. पाप कशी शिकयली तशी कलेपण करता ती जाल्यार तांकां कळना. पण हें केल्ल्यार हे मनाचे श्लोक पाठ करून घेतल्यार आनी अर्थ सांगल्यार मनाची शते म्हळ्यार 205 श्लोक आयकल्यार सगळं दोश वता ती आनी आचरणांत हाडल्यार. मतिमंद ते साधना योग्य होती. चढे ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य अंगी. म्हणे दास विश्वासता मुक्ती भोगी. तशी मनोबोधाची योग्यता ह्या श्लोकांत समर्थांनी स्वमुखाने सांगल्या.
तेमी ताज बदल मुमुक्षून आम्ही कल सांगेद कल्ले करची ना. आम्ही फक्त हाजे अखंड श्रवण मनन करून आम्ही प्रत्यक्ष अनुभव घेवंका इतलेंच मगल म्हणणेस आम्ही अनुभव घेवया. ही मनाश्ल शते म्हळ्यार शतक मनोबोधाचे 205 श्लोक मननपूर्वक सश्रद्ध ऐकूंचे आणि जडमूड जीव सकल दोषांतून मुक्त जावन साधनाधिकार जाता तिची त्या वैराग्य ज्ञान सामर्थ्य संपन्न जातात. तांगेले हाजे अज्ञान विषयासक्ती दुर्बलता इत्यादी दोष वतात आणि ते मुक्ती सुख भोगतात अशी ह्या ग्रंथाची फलश्रुती असं. आणि आम्ही ह्या हातून आम्ही इतल्यात थाय पावल्यांत आणि आमकां खंडीत आमकां फलश्रुती मेळटाच कल्या म्हळ्यार हें समर्थांगेलें दिल्लेलें आमकां शक्ती असं. आणि आमगेल सांगात असं ती प्रत्येक झाडाक देह दवरतना देह दवरतना मात्र नाही देहांत आसतनाच आमकां ज्ञान मेळटलें आणि आमी इतरांक सुद्दां हेल्प करूं लागता. त्या खातीर हांव सांगलें तुमी श्रोते जगदीश मूर्ती तुम्हीच जगदीश मूर्ती. तुम्ही एक ग्रुप करा ती एकमेकांक तें हें करा ती कळ्ळें म्हणटात ताका डिस्कस करा ती आणि एकमेकांक सांबाळा ती एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत. एक ते उंबून टिकिकल की एक पिक्चर पळयलें हांवें गोमटेन भयणीन पेटोवन दिल्लें तान तूं शाळा बंद गांवची शाळा न्ही कळ्ळें ना. एक प्रामाणीक शिक्षक शिकोवच्या पळयता ताका कोणें मदत करना ती वैरण सगळे जाण शाळा शिकून कल करचे सर गोरवांक कोणें राखचे अशी पण ते शाळेंतली चेडवांची एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत. इन्स्पेक्शन आयल्या 35 लोक जावंक काय म्हणून कोणेंय स्कुलांत तूं दांडी मारची ना म्हणून एकमेकांक घरांत वचून ताण हाडटा शाळेंत बसच्याक तशी आमी तांकां एकामेकांक सहाय्य करता तांकां ताण हाडका डिस्कशना खातीर आनी तांकां समजावन सांगता आमी आमकां जितलें गो तसो तितलें सांगता तांगेल सुद्दां आयकूंक लर्न टू लिसन अँड लिसन टू लर्न हें अशी हांगा आमी राबया. आणि समर्थांगेल प्रार्थना तेमी समर्थांगेल प्रार्थना भोग म्हणटेस कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले तुझी सावरी दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी. कठीण असं जाल्यार इम्पॉसिबल ना कल्या म्हळ्यार गुरू समर्थ असं ती आमकां हाता दोन वरूक कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी. हे प्रार्थने सकट आमी साधक म्हणून साधकां खातीर सुद्दां प्रार्थना करूया. आणि हे आजी मनाचे श्लोक सुद्दां पूर्ण जाल्ले पूर्ण जायनात ते पूर्ण आमी जावचे मनाचे श्लोक पूर्णच आसत पण ताजे सार्थकाय जाता जेन्ना आमी पूर्ण जातात त्या वेळार पूर्णात पूर्ण मुदतचे ते आमी जावंका आमी तो अनुभव घेवंका. ताजे खातीर राम रुपाचे चिलखत राम रुपांत लपचें म्हळ्यार कळ्ळें राम नामाचे राम कवच धारण करका म्हळ्यार आमगेल एडवर्सिटी कोशंट वाडता वी कॅन स्विम अगेन्स्ट द करंट आणि आमगेल पात्रता वाडका लागता कळ्ळें. सद्गुरूने आमकां ती चावी उगोवन ट्रेजर उगोवन आमकां भितर घेवंका आमगेल मीपण कमी जावंका. ताजे खातीर बाकीच्यांक खोडपण दिलें की आमगेल मीपण आपोआप कमी जाता. आतां फाय न्ही परां आमी समापन करया हाजें कळ्ळें. मागीर दासबोदूय जाला जाल्यार थोडें जें भरल्या एक दोगांगेल मेळ घालून दिवचें तें समापनाचें करया. आनी कोणाकय कळ्ळें फीडबॅक दिवचें आसल्यार दिव्येद नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांती शांती शांती. हे महत्वाचे समापनाचे पुष्प आम्ही सगळ्यांनी मिळून समर्थांगल चरणाचे राम रूपांतून आम्ही अर्पण करूया. नमस्कार.